भाऊ भयणीनो, पयल्यान पयलें रेतीरेक आयल्या तुमकां समेस्तांक हांव देव बरी सकाळ मागता. तुमी आयल्यात आनी येता आसतना तुमच्या काळजाचे अत्रेक, तुमची तेसावां, तुमचे अत्रेक हांगासर तुमी घेवन आयल्यात. मोरी माय आमच्या खातीर विनाती करतली तिच्या पुता लागीं आनी आमच्या सर तेसावांचेर आपले आशिर्वाद घालतली म्हणल्यार बावडतान हांगासर तुमी आयल्यात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, बावडतान जेजू लागीं आयिल्ल्यांक ताणें केद्दाळाय खाली हातांनी फाटीं धाडूंक ना. वच तुज्या बावडतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सक्कड दिलें. तशीच आमची माय तुज्या आश्राक दावरलो, तुजी ससाय मागलो पुणूच निराशी जावन फाटीं वचूंक ना. आमची माय आमकां निराशी करना आनी खाली हातांनी फाटीं धाडिना. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, तुमी हो वेळ जेजूक दिला, हो सकाळचो वेळ, आनी आमचो देव कोणाचोय ऋणकारी जायना. 100 वांटेने तुमकां फाटीं दितलो. शांती, समाधान, बरी भलायकी तुमकां तुमच्या कुटुंबाचेर तो घालतलो. देखून मोगाच्या भाऊ भयणीनो, रेतीरेक आयल्या तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. आज रेतीर सोलोन व्हरतात मनादीक बाप रिचर्ड कॉड्रस. पोट्टा रेतीर मंदीर पयस जावन ते येतात, पोट्टा जावन ते येतात, हर एका म्हयन्यान दितात आनी हांगासर येवन देवाचें उतर मोडून आमच्या खातीर मागोवन भगवंत वरात जाल्यार आराधना वेळार आमच्या खातीर मागतात, आमच्या तेसांव खातीर मागतात. तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवीं हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आसात आमचे भाव जॉन डिसोजा फेरारचे. हांगासर येवन वजंत्रां वाजोवन गितां गावून आमकां मागोवंक कुमो करतात. तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवीं हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर हे डिवायन वर्ल्डचे आसात, हे रेतीर टॅलिकास्ट करतात. तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवीं हांव स्वागत म्हणटा. मोगाच्या भाऊ हालेलुया. देवान वर्त्या तरान आमकां सांगत हाडल्याक देवाक आमी अर्घां दिवची जावन आसात. कित्याक देवान जायतें बरेंपण आमच्या थंय करूंक येवशिलां आनी त्या देखून आमी हांगा आसा. आनी किर्तन 150 तुमी पळयलें जाल्यार सगळें तें किर्तन म्हणटा तुज्या जिवनांत देवान केल्या सगळ्या बरेपणा खातीर देवाक तुवें अर्घां दिवंक जाय. आनी देवाक आमी अर्घां दिवंक काडले जाल्यार कितले सन्निवेश आमच्या जिवनांत ताणें दिल्ले अपुरबाय तरान आमी संभ्रमूंक आमकां देव आपोवणें दिता. आनी अशें आपोवणें दितना तो कितें म्हणटा, व्हड संतोशान उल्हासान सगळ्या तुज्या काळजान स्तुती करात, होम वाजोवन स्तुती करात, घुमटां वाजोवन स्तुती करात, तुतुरी नादान स्तुती करात. म्हळ्यार हाचो अर्थ इतलोच, आमी हर एका वेळा देवाक स्तुती करूंक जाय, देवाचो उपकार बावडूंक जाय. कित्याक देवान केलां जायतें बरेंपण आमच्या जिवितांत आनी असलें बरेंपण ताणें केल्लें आसता. सोम्याच्या वर्त्या आदारान जियोंक ताणें आमकां फावो केलां. आमी हांगा येता म्हूण सयत चिंतूंक ना, पूण देवान आमकां आपोवन हाडलां. आमी येवचें न्ही, तें योजन जावन आसा देवाचें. आनी नानंत जाग्यांनी आमकां तो व्हरता तर त्या प्रमाणे तो बऱ्या तरान आमकां पवित्र करून आमचें जिवन सांबाळटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. त्या करून जेजू आपल्या जिवनांत जायते पटी मागणें करूंक वेतालो. मागणें करूंक वेता म्हणटा आसतना कितें ताच्या तासो आनी बापाचो संबंद घट करूंक वेतालो. आमी रेतीर घेवचें, या पवित्रपणान बगिदा जावचें, देवास्पणान बगिदा जावचें. हाका कारण इतलेंच, आमी देवाक लागीं सरच्याक आनी देव आमकां लागीं सरता आनी आमी सांगता एक जाता. तर पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागोवन घेवया. पवित्र आत्मा आमच्या सांगता आसतना कांयच उणेपण आमकां जावचें ना. पवित्र आत्म्याक आमी आमच्या जिवनांत मेन करून घेतलो जाल्यार, प्रमुख करून घेतलो जाल्यार सगळें बरेंपण आमकां जातलें. कित्याक जेजून म्हणलीं उतरां तस जुआंव सोंजल 16 अध्याय 13व्या वळीन तो म्हणटा, सताचो आत्मा तुमचे थंय येता आसतना सत कितें म्हण उगडापें तुमकां करतालो आनी सगळें सत तुमकां कळीत जातलें. आनी तसलें सत दिवच्याक आयिल्लो जावन आसा आमचो पवित्र आत्मा. आमच्या हर एकल्याच्या जिवनांत ताजी येणें आमकां यथेश्ट मापान जावंक जाय. आमी पळयता जायत्या रेतीरेनी आमी पवित्र आत्म्याक उलो मारता. कित्याक एकच एक कारण,
पवित्र आत्म्याक देवान आमकां दिला एक पोषक जावन पवित्र आत्म्याक देवान आमकां दिला त्याच बापान आपल्या पुता मारिपात आमकां दिला तर देवाचे एक बळ जावन आणि आज तसलें एक वर्तें बळ आमकां देवान दिल्ल्या खातीर देवाक आमी आभार मानया देवाचो उपकार बावड्या आणि पवित्र आत्म्या आमचे थंय ये आमचे थंय राव आमचे थंय बिडार करी तुमच्या गीता बुकांत पान संको 148 148 गीता बुकांत ಜೀವ ಚಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೊಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ ಜೀವ ಚಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೊಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ ಜೀವ ಚಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೊಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ ಜೀವ ಚಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೊಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ ಆತ್ಮನ ವರವ ನನಗೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು ಆತ್ಮನ ವರವ ನನಗೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು ದೇವ ಚಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ಜೀವ ಜದಿ ಎನ್ನೊಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ ಜೀವ ಚಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೊಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಸೀಳಿದೇನಿ ಅಡವಿಯೊಳು ಬಂಡೆಯನ್ನು ಸೀಳಿದೇನಿ ಅಡವಿಯೊಳು ಕರ್ತ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದಾಹ ತಣಿಸಿದೆ ಕರ್ತ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದಾಹ ತಣಿಸಿದೆ ಜೀವ ಚಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೊಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ ಜೀವ ಚಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೊಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ ತಗ್ಗುದಿನ್ನೆಯೊಳ್ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದೊಳ್ ತಗ್ಗೋದಿನ್ನೆಯೊಳ್ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದೊಳ್ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ದೇಶವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ದೇಶವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಜೀವ ಚಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೊಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ ಜೀವ ಚಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೊಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ ಕೃಪೆಯ ಚಿಲುಮೆಯ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯಲು ಕೃಪೆಯ ಚಿಲುಮೆಯ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯಲು ಹೊಸ ಬಾಳ ಪಡೆದು ನಾ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ ಹೊಸ ಬಾಳ ಪಡೆದು ನಾ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ ಜೀವ ಚಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೊಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಜೀವ ಚಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೊಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ ತೆರೆದಿದೆ ಬುಕ್ಕೆಯೊಂದು ಶಿಲುಬೆಯೋಳು ತೆರೆದಿದೆ ಬುಕ್ಕೆಯೊಂದು ಶಿಲುಬೆಯೋಳು ರಕ್ಷಕರ ಗಾಯಗಳ 5ರಲ್ಲಿಯೂ ರಕ್ಷಕರ ಗಾಯಗಳ 5ರಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೊಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೊಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೊಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ಜೀವ ಜದಿ ಎನ್ನೊಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. अर्गाण्यो ग्लाचे जो सम्या मंगला बापा तुका आम्ही वंदन करता तुझे सत्य आम्ही गायता प्राणाम आम्ही तुका करता आराधन आम्ही तुका करता सम्या मंगला बापा या वेळा गायल्या हर एका भुरग्या तुझ्यावर त्या मगान भाव तुझ्या मले रंग देवई तुझ्या पवित्र आत्म्याचा वर्त वो सांगा देव दे तुझा पवित्र आत्मा आमच्या ते राज करू दे तुझ्यावर त्याचा धाका कळे जाऊ दे तुझ्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवन ये आणि लासन काढ सगळे आमच्या ते असले वाईट आणि खोटेपण आणि सदा आमका तुझ्या मगाची अंश काय हालेलुया 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 एक घडीभर आमचे दोळे बंद करूया मगाच्या न्हू दोनी हात काण आमच्या काळजावय दवरुया हे काळी जावन आसा देवान आमकां वर्त्यातारान दिल्लें त्या सादांच्या रुपण्याक ताणें केले ते वर्ते मातयेत एक आदांचे रुपणे आणि ताका ताणें तेच्या नाकाक आपलो उस्वास सोडलो आणि त्या वेळा देवाचो जीव आदामाच्या जिवान ते भरलो आणि त्या उपरांत ताणें आदाम एकसुर आसो बरें न्हय म्हण सांगून ताच्या खातीर ताच्या खुशीची बोर काडणं हे वेक रचले आणि येव जाली ताची सांगातीन त्याच प्रमाणे मगाच्यान ते जेजून उपरांत जोन संजल 20व्या अध्यायान तुम्ही पळयले जाल्यार जेजू आपल्या सिसांक पवित्र आत्मा दिवच्या खातीर तांचे स्वास सोडसाण म्हणटा घेया पवित्र आत्म्याक आणि आज आमकांच तो पवित्र आत्मा ताणें दिला आमच्या कुडींत आमच्या काळजांत आमच्या जिवांत तो पवित्र आत्मा भरच्याक आमकां ताणें आपोवण दिला त्या देखून आमी काडचो स्वास हर कितें बरें आपुरबायेचें थंडायचे वारें आमी सेवताना आमच्या भितर पवित्र आत्म्याचें अस्तित्व जाता पवित्र आत्मा आमच्या काळजान सगळं संचालन करता पवित्र आत्मा आमच्या काळजाच्या कोणच्या कोणशांनी आमच्या जिवांत भरता वाईट कोटो न्हय बरो आत्मा देवाचो आत्मा आमच्या थंय तो भरती करता आणि जें कितें उणेपण आसा जावं बरं आमच्या काळजांत जायती कंत बेजाराय मोतीचे आसा बेजाराय त्याच प्रमाणे काळजांत थोडी भावना थोडी भोगणां कितें ती दुखाची जालें जाल्यार त्या गायांत जेजू आमकां आपुरबायताना तेच्या आमली रगत वतन असले सक्कडी उणेपण तो काण घालता नाका जाल्यार वायट आमच्या थंय उमटून घालता खोटेपण आमच्या थंय उमटून काण उडयता तर देवाचो पवित्र आत्मा आमच्या थंय जायते अस्तित्व करता आसतना देवाचो पवित्र आत्मा आमच्या थंय संचालन जाता आसतना देवाचो पवित्र आत्मा आमच्या सगळ्या कुडींत जिवांत भरता आसतना जेजूचो आमकां दिता तो आदार आणि आपुरबायतारान आमची कोड आमची मत सगळी तो नव्यान रुपीत करता ते रूपांतर आमच्या थंय जावच्या ती बदलावण जावच्याक जावं दी रेतेर आमकां वर्त्या मापांत हेच कलमाडी जाच्या या वेलांकडम्याच्या पूर्ण शेतांत आमकां ताणें हाडलां हे पूर्ण शेत आमच्या जिवनाक जायते बरेंपण हाडून दी आणि ह्या वेळा सम्याचो वर्त अधिकार आमच्या थंय सदांच चलोवन दी आणि पवित्र आत्मा आमच्या थंय ताचेर राज करून दी आणि सगळी कूड ताच्या ताब्यान घेवन दी आणि ताचो जीव आमच्या जिवान भरून दी पवित्र आत्म्या आमकां भर तुज्या त्या वर्त्या सक्तेंत पवित्र आत्म्या तो उजो लासून आमच्या काळजांनी पवित्र आत्म्या ती जर तेच वर्ती जर घेतांच चेतनांतल्या बरी आमच्या काळजांत ती बरोवन दी सुंदर आणि बुदेना सगळे तुमचं स्वागत पवित्र आत्म्या स्वागत पवित्र सगळ्या मेगा बी आवडा ताळ्या आवडा जातो सान तुका आमचे मोदे तुझे कृपे कांदो रावतो आमचे सवे स्वागत पवित्र आमचे मध्ये तुका आमचे मोदे तुझ्या उतराणम कांबर तुझ्या उतराना कांबर रावतो आमचे सवे
देवाचे उतर आमकां ह्या पर्यंत सांगता रोमाकारांक सांपावलो रोमाकारांक बरयलें पत्र 12वो अध्याय 12व्या वळींतावन आमी आयकलें जाल्यार आमकां अशें सांगता तुमकां दग दितल्यांचेर आशिर्वाद मागा. आशिर्वाद म्हळ्यार हांवें सिराप न्हय. संतोष पावतल्या सांगता संतोष पावा. रडतल्या सांगता रडा. सगळ्यांना एकच रितीन चला. तुम्ही गर्वी जावचे न्हय. साद्या पावंडा सांगता एक मनान चियेया. आपणच बुद्धवंत म्हणून लेखी नाका ते. खंयच्याय मनशा वायटाक वायट पाटी दिनाका ते. बगार लोकांचे नदरेक बरें दिसता तें करूंक प्रयत्न करा. साध्य जाल्यार तुमकां सांगता ते परी समेस्त लागीं समाधानान चियेया. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. बशा मगाच्यानो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. तुमकां सर्वांगे रेतेरीक बोवा पुरबायचो स्वागत मागता. आनी ह्या रेतेरींत देव आमच्या संगता मेळोन जायतीं अजापांची अजापां करता. देवान आमच्या संगता मेळनातल्या कांयच करूंक जायना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. त्या देखून देव आमकां बरें करच्या खातीर ताणें हांगा आपोवन हाडलां. हर एक रेतेरींत हांव पळयता मोगाच्यान हर एक हप्त्यान आमचे थंय डिवायन रिट्रीट सेंटर पडटात रेतेरी आसतना त्या लोक येता आसतना इतलो बेजारायन कितली चडाय व्होंवन येता. पूण पाटी वता आसतना देवाचें स्पंदन तांच्या थंय जावन व्हडा संतोशान पाटी वेतात. शुक्रारा दनपारां उपरांत तांकां पळयत जाल्यार तांच्या मोतींत आसलो जो संतोश तांच्या जिवनांत ताणें बगसो तो अनुभव संपूर्ण नव्यानच तांकां रुपीत करता. आनी तसले वर्तें भाग आज आमकां ह्या पून शेतांत पावस जाला. ह्या पून शेतांत आमी मागिल्लें खंयचेय देवान आमकां ना म्हणो ना केन्ना आमी वर्त्या भावार्थान आनी खऱ्या संतोशान मागता आसतना तर त्या खातीर म्हणटा मागतना व्हडा संतोशान समाधानान आमी मागोवंक जाय. एका वेळा समाधान ना तरी तें समाधान आमचे थंय येतालें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. कशे आहात तुमी? सगळे बरी आहात? वय आतां इल्लें आडेतडे जाला. हेणे तेणें रोड इल्लो बंद आनी जाला. तुमकां येवंक कश्ट जाले जाल्यार तुमी तेणें हेणें म्हणल्या बरी सोदून आयिल्ल्या बरी आयल्यात. पळया जेजूक ते ग्राय कशें सोदून आयिल्ले त्या प्रमाणे मोरयेच्या पांया तळात तुमी अपुरबाय तरान सोदून आयल्यात. देव तुमकां वर्ते आशिर्वाद भरतलो. मात न्ही मोरयेची वर्ती ससाय तुमच्या सांगता सदांच आसतली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मोरी माय पयले बटी तिका संदेश आयिल्लो. एलिझाबेथ तिची सखी भयण 6 म्हयन्याची गुरवार आसा आनी ती थंय अजाप म्हणल्या बरी गुरवार जाल्या. तिची प्राय उतरली जाल्यार तिका देवान भुरग्याचे देणे दिवच्याक येवजिल्लें तिका कळीत केल्लें तेन्ना मोरी माय उठा उठी उठोन गेली. उठा उठी उठोन गेली एलिझाबेथाच्या घरा. कित्याक तिका कळीत जालें आपली सगी भयण गुरवार आसा तिका मेळच्याक ती गेली. मेळच्याक गेल्ले तेन्ना थंय घडलें वर्तें अजाप. कितें तें एलिझाबेथेन मोरये विशयांत म्हणलें तें उगडापण. कितें म्हळें एलिझाबेथेन मोरयेक? देवाच्या मातेन म्हज्या लागीं येवचें तें वर्तें भाग खंय जावन म्हाका पावस जालें. पळया इतल्या अपुरबायतारान तिणें सांगलें देवाच्या मातेन म्हज्या लागीं येवचें तें भाग खंय जावन म्हाका पावस जालें. आनी हो जावन आसा एक वर्त उगडापण आमकां. कित्याक देवाची माता म्हणून तिका आपयलेलें जावन आसा एलिझाबेथेन. आनी एलिझाबेथेन जापोनाच्या पयलीं हांवें तें हांगा सांगलां. एलिझाबेथेन आपयचें जाल्यार पवित्र आत्म्यान तिच्या मोतीन घालें. पवित्र आत्म्याक धाडिल्लें जावन आसा. त्या देवदूताक धाडलें जावन आसा देवान आनी देवाचें योजन. पूण कितें हांगा घडलें गे म्हळ्यार दोगां सांगता येतना तांच्या मदागत
देवाचे वर्ती कृत्यां ताणें वर्णिली आनी त्या देखून मोरी माय उपरांत स्तुती गायन करता. वर्ते स्तुती गायन ती करता आनी त्या स्तुती गायनान कितें ती करता, देवान केल्या सर अजपा खातीर देवाक अर्गां ती दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मगेचे न्हू आमी जायते पडी चिंता आमी स्तुती करता, पूण ती आमच्या रेतेरींनी मात्र आमच्या घरांनी रेतेर गेल्या उपरांत ती स्तुती आमी केली जाल्यार जायते आमचे प्रॉब्लेम उणें जाताले मात न्ही, तें संपोवन ताका परिहार मेळटलो. कित्याक हांव तुमकां सांगता गे म्हळ्यार हांव आमच्या रेतेर मदीं डिवायन मर्सी बीजे आसतना पयलें म्हाका चड खळी जायनातलें कोणाक कशें टॅकल करचें म्हूण. ह्या वेळार हांव एक दीस बसोन चिंतना देवान म्हज्या मतीन गेलें, कित्याक तुजी ती आतुराय, कित्याक तूं तुजी तकली धाडयताय. हांव आसा न्ही आनी वच त्या कोपेलाक वचोन तुजे हात वयर कर आनी स्तुती कर. तेत्त दिसा सकाळी फुडें म्हाका एकलो राखून आहलो आनी तो येवन बसलो बॉम्बे धांवन आनी ताका जायतें उलोवंक आसा म्हूण तो सांगतालो. आनी हांवें थोड्यांक अपॉयंटमेंट दिवन जाल्लें आनी अशें आसतना हांवें देवा कडेन म्हळें वच, जायतें उलोवंक आसा म्हणटा. हाजें कितलें उलोवंक आसा गाय आज, कितलें उलयता गाय म्हूण चिंतून आसलो. आनी तो आयलो आनी ताका हांवें म्हजे सांगात कोपेलाक आपणवलें, आमच्या डिवायन मातशें कोपेल आसा आनी तें आपणवलें आनी ताका सांगलें कितें करूंक आसा. आनी त्या वेळार तो म्हाका म्हणा लागलो, म्हाका जायतें उलोवंक आसा फादर, इतलें उलोवंक आगी दनपार जाल्यार काबार जावचें ना. हांव घेत रावलो आनी हांवें म्हळें जायत आतां उलय, कितें सांगोंक आसा म्हणटाना वो तोंड तुक तें करिना. वो म्हाका म्हणटा म्हाका खंय स्टार्ट करचें म्हूण कळीच जायना. आतां हाचें प्रॉब्लेम तें स्टार्ट करचें, म्हजें न्हय. ताका हांवें म्हळें आतां तूं म्हजे कडेन जायतें सांगोंक आयलाय आनी खंय स्टार्ट करचें म्हूण तुका कळीत ना जाल्यार हांवें कितें करूं. आनी त्या वेळार तो म्हणा लागलो इतलें आसा की खंय आराम करचें म्हणून म्हाका कळीत ना. आनी ह्या वेळार म्हज्या मतीक आयलें ह्या मनशाक हाडून इल्लें प्रेज एंड वर्शीप करया आनी स्तुती करया, देवाक अर्घ्यां दिवया. आनी सकाळचो वेळ तो 8 वरां पयल्यांत हांव ताका मेळलो आनी अशें आसता हांवें दोगांनी स्तुती केली. सांगाता मेळो न्हू, जायत्यो स्तुती केली. देवाची स्तुती करतना जायते तेज्या प्रॉब्लेमाक देव समस्यांक परिहार दितालो म्हणल्यार व्हरतो बरोसो म्हाका आसलो. त्या देखून हांवें म्हळें ह्या भुरग्याक तुवें हांगा आपण हाडला, पयसीला मुंबयत हांव न्हू, हाजे कितें प्रॉब्लेम आसा म्हाका कळीत ना देवा, पूण ताच्या सगळ्या प्रॉब्लेमाक हांव तुका अर्घ्यां दिता. ह्या मनशाक हांगा आपण हाडलाय न्ही आनी एखाद्या वेळार तें प्रॉब्लेम नासलें जाल्यार हो मनीस हांगा येतोय नासलो. त्या खातीर तुवें ताका हांगा आपण हाडल्या खातीर तुका अर्घ्यां दिता. कशें ते शब्द येताले म्हूण म्हाकाच कळीत ना. जायते एक अर्थ घंटभर आमी प्रेज एंड वर्शीप केली, स्तुती केली, देवाची स्तुती केली. आनी स्तुती केल्या उपरांत मगाचें न्हू जालें कितें, हांवें म्हळें ताका आतां बसया, आतां तुका खंय प्रारंभ करचें म्हूण कळटा गे पळया म्हणून सांगतना ताणें ताची थोडी हिस्ट्री म्हाका सांगली. सदांच 15 मिनटांनी ताचे सगळें प्रॉब्लेम ताणें सांगून मुख दिलें. पयलें म्हाका म्हणटालो अर्दो दीस म्हाका जायचे पडटालो फादर. म्हणलो मनीस 15 मिनटांनी ताचे सगळे प्रॉब्लेम सांगले. ताचे प्रॉब्लेम कांय व्हडलें नासलें, ताणें व्हडलें म्हूण चिंतिल्लें मात्र सगळो व्हडो बरो आपल्या माथ्यार आसा म्हूण तो खाण घेवन आयिल्लो. पूण ताचे प्रॉब्लेम घडये भितर ताका जाय जाल्यार सोल्युशन त्या जेजू मुखार ताका मेळिल्लें जावन आसा. आनी तें मेळोवंक कारण एकच स्तुती देवाची करतना सगळें तो आमकां मोतीन घालता मात्र न्ही, आमचे जायते प्रॉब्लेम्स तो पयस करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मग जेन्ना जायते फुडें आमी पळयता आमच्या घरांनी कोणी आयलीं जाल्यार आमी कितें करता, आमी तांचे कडेन बऱ्यान उलयता. थोडे फाटी चड वेळ रावलीं जाल्यार आमी कितें म्हणटा, केदाळा एक फाटी वेतात गायी म्हणटा. पूण ताका काण भायर उडोवंक जाता, सांगोंक जायना, वच म्हूण सांगोंक जायना. त्या दाडा आमी उगेत पळयता वेतात गी म्हणटा आनी इनडिफरंट एटिट्यूड करता. तें बरें करची गरज ना एक्चुअली. आतां कोणी आमच्या घरांत तेजे येवन बसलीं जाल्यार तांकां वच म्हळ्यार तांकां बेजार जाता. थोडे आमी म्हणटा म्हाका काम आसा डायरेक्ट सांगता, तें ओके. पूण आनी एक उपाय करीत आमी. सादारण तुमी दोगां तेगां घरां आसा जाल्यार, घोव आनी बायल आसा जाल्यार तुमी तांकां थंय बसले कडेन दवरचें. किचनांत वचून इल्लें झगडल्या बरें केल्यार कितें जाता, तीं थंय उरता, ते रावता, ते धांवतात. कित्याक हांचेत झगडे चड जाल्यार म्हाका दिसांचे किचनान घालें प्रॉब्लेम जाला म्हणटात आनी तीं वेतात.
जेवसाराक तुमच्या जिवनात हांव धांवडे जायतर इतलेंच तुमी करूं, इतलेंच. हें हांव कित्याक तुमकां सांगता म्हळ्यार आमच्या रेतेरी मंदिरांत प्रेज अँड वर्शीप केदळा करिनात त्या दीस सोमारा दीस हांव सकाळीं वचून पावो न्हू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हणटाना इमिडिएटली कळटा. तेन्ना हांव विचारता, पयलें ब्रदर दिनेश आलो, आतां उरल्या ग्रुपांक विचारता, कोण म्युजिशियन आसा तांकां विचारता, तुमी प्रेज अँड वर्शीप सारकें करूं ना गे, कित्याक तांकां तयाराय करूं ना. एकाद वेळा तांकां तयाराय केल्लें जाल्यार आमी गेल्लें बी तेंत बरें किरलें तें आसलें न्ही गे म्हूण आमी सांगता. त्या देखून आमी स्तुती करता आसतना वर्त्या मापान स्तुती करूंक जाय. स्तुती करूंक आमकां थोड्यांक कळीत ना म्हूण आमी चिंता आनी त्या देखून आमी कितें करता, आमी घेत आसता, आमचे इतल्या घेत आसता, कांयच करूंक व्हडलें ना मोगाचें न्हू. आमचे हात वयर करून आमकां जेजू विशयान कितें सांगूंक आसा तेंत सांगल्या पुरो. तुका कांय सांगूंक ना, देवाक आर्गां दी आनी सांग थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, दोनूच शब्द सांग, कंटिन्युअस सांग. पळय तुज्या जिवनान कितल्या आपरबाय तरान आसली ती कंत बेजाराय कितें सगळी मोतीन काणकोण आसात ते सगळें पयस जाता. त्या देखून जेवसाराक आमच्या कुटुंबांत हांव न्हू, आमच्या घरांत हांव न्हू, आमच्या वैयक्तीक जिवनांत हांव न्हू, दाडी जाय तर स्तुती करचें भोव गरजेचें जावन आसा. देवाची स्तुती करतना सगळें तें आमचे थंय पयस वेतालें. मुखार हांव तुमकां दाखोवन दितालो कोण हें स्तुती करतना कितें जालें म्हणलें आमी उपरांत पळया. आतां जकारिया कितें कर लागलो, ताका व्हरतो संदेश आयिल्लो आनी ताणें कितें केलें, वर्त्या मापांत ताका कितें उलोवंक जालें तेदळ ताणें देवाची स्तुती केली, देवाक आर्गां दिली, देवाक आर्गां दिली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. इस्रायल परजा इजिप्ताच्या गुलामपणांतली तिका सुटका मेळ्ळी. त्या वेळार मिरियामान वट्ट्या तरान देवान केल्या सर बरेपणा खातीर देवाक आर्गां दिली. आज आमी कितें करता आमच्या जिवनांत गे म्हळ्यार जायते प्रावादिनी केल्लें. या नव्या तेस्तामेंतांत आमी पळयलें, नव्या सल्ल्यांत आमी पळयलें जाल्यार सिसांनी देवाक आर्गां दिल्ली, त्याच प्रमाणे पिडेस्तांनी देवाक आर्गां दिल्ली, जायत्या जाणांन देवाक आर्गां दिली. पावलो पेद्रो आनी जुआंव आपणाच्या वयर आयिल्ले कश्टा वेळार सयत देवाक आर्गां दिली. स्टेपानान अशें देवाक आर्गां दिली गी. ताका त्या पाता मारन बोडन काडटना लास्ट घडये म्हणसर तो देवाक आर्गां दिवंक विसरोना. तो म्हणा लागलो आर्गां दिता हे कश्ट म्हाका पाव जाल्ल्या खातीर. आमचो तो सांत आसा पाद्र पियो आनी तो कितल्या आपरबाय तरान देवाक आर्गां दितालो पळया. तो म्हणा लागलो देवा तुका आर्गां दिवंक म्हाका वर्ती खुशी. ते 5 गाय म्हज्या कुडीर तुवें दिल्यात पळय, ते गाय इतले आपरबाय तरान म्हाका दूख दिता तरी ती दूख म्हण बघना, तू जो करो अनभोग म्हज्या कुडींत जावचो म्हाका बघता. त्या देखून तुका हांव आर्गां दिता म्हणा लागलो. आमी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमच्या जिवनांत जायते आर्गां दिवंक शिकत जाय. केदाळा आमी आर्गां दिवंक शकता आमच्या कश्टांनी, आमच्या पिडेंत, आमच्या वळवळ्यांनी. तुमी म्हणूंक बरो कोण म्हणे कश्ट येतना आर्गां दिता गे. 1980 तुमी पळयलें जाल्यार कॅरिस्मॅटीक मुवमेंट आमच्या पोट्टा रेतीर मंदिरांत आरंभ जाल्लें फादर मॅथ्यू नायक पारंबील. आनी त्या वेळार ताचें एकच आसा, ताणें म्हाका सांगचें खंयच्याय सेशनान तुमी येया. तो म्हणटा तुमचे कश्ट काडून आयल्यात, तुमचे दूख काडून आयल्यात, तुमचे वजें काडून आयल्यात म्हाका कळिता, पूण हांवें कांय तुमचें वजें वोवंक जायना. तुमी देवाक आर्गां दिया तुमचें वजें काडून आयिल्ल्या खातीर म्हणटा तो. तुमकां देवान पिडा दिल्ल्या खातीर देवाक आर्गां दिया म्हणटा. पयले लोक म्हणटालो ताका हो कितें ह्या जाग हो एक सुरो हाका कांय पडोवन वचोना, आमच्या पिडेंत आमी देवाक आर्गां दिचें म्हणटा, आमच्या कश्टांनी देवाक आर्गां दिचें म्हणटा म्हूण जायते जाण पुरपुरताले. पूण क्रमेण लोकांक कळीत जालें आमी देवाक आर्गां दिल्ल्या देखून देव आमचे कश्ट हळू करता. आनी तो आतां जाल्यार काल परताचें सेशन आसलें, त्या सेशनांत हांवें पळयलें. तो म्हणटा तुवें देवाक आर्गां दिवन देवाचो उपकार बावडटा आसतना तुवें सांगचें इतलेंच, म्हज्या पिडे वयर तुका अधिकार आसा, म्हज्या कश्टा वयर तुका अधिकार आसा, म्हज्या वळवळे वयर तुका अधिकार आसा, म्हज्या समस्ये वयर तुका अधिकार आसा. इतलेंच अधिकार तुवें दिवचो. कित्याक पिडा देवाक कळीत नासतना म्हाका येवना, म्हजे समस्यो देवाक कळीत नासले समस्या संवसारांत कांयच ना.
त्या देखून तो म्हणटा सगळें तें तुका दिलां पळय तें सगळें देवाच्या वर्त्या अधिकारा खाल आसा, अधिकारा खाल आसा. त्या देखून देवाक तूं अर्घां दी म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. जायते जाण आमकां बारीक कश्ट मारतात, बारीक कश्ट मारतात. आमकां आतां कश्ट मारिना कित्याक म्हळ्यार आमी त्या स्ट्रिमांत गेल्ले उपरांत केन्नाय वेळार कितेंय जालें ना देवा तुका अर्घां होगळाप जावं न्ही कितेंय कांयच भियोवची गरज ना. कित्याक तूं आसतना कांयच भियोवची गरज ना. मुगे भावनां बेळिनो म्हज्या जिवनांत हांव ह्या दिसांनी हें इतलें बऱ्या तरान आपणयता की फॉर एग्जाम्पल तुमकां सांगता आदल्या शुक्रारा म्हाका आसली रेतेर डिवायन मर्सींत आनी ती सडन ताणें म्हाका आपयल्लें आनी त्या वेळार हांवें टिकेट बूक करून हाडली आनी हांवें देवा कडेन एकच मागलें म्हाका आसलें इन्नर हिलींग ब्रेस्तार दीस राती शुक्र दीस सकाळीं हांवें कोडी हाडून पावस जाय. आनी ह्या वेळार हांवें एकच मागलें देवा कडेन देवा हांव वेता आसतना म्हाका इल्लो जागो त्या ट्रेनार बसोंक दी पुरो न्हिदोंक नाका बसोंक दिल्यार पुरो तुवें. आनी हांव येवन ट्रेना भितर रिगलो त्रिशुरांत आनी त्रिशुरांत ट्रेना भितर रिगतना मोगाच्यान केदाळ तें ओवरलोड अशें भावनगर एक्सप्रेस त्या दीस जायतो लोक उणो आसलो. रिगले तक्षण पयली सीट म्हाका तें आसा. हांवें देवाक म्हळें कित्याक हांवें देवाक अर्घां दिली गे म्हळ्यार 8 वरांक म्हजें इनर हिलींग संपयचें आसलें. हांवें 8:30 म्हणसर टायम आसलो आनी एक 15 मिनटां ओडलो हांवें कित्याक म्हजें इनर हिलींग संपूर्ण लोकांक मेळना तर म्हज्या टायमा देखून लोकांक हांवें कितेंच उणें करूं नजो म्हळ्यार कितें कारणा खातीर आनी 15 मिनटां एक्स्ट्रा करता आसतना टायम शॉर्ट जालो म्हाका. आनी ह्या वेळार देवाक हांवें सांगलें एकच देवा हांव धांवतालो आनी तूं म्हाका तें ट्रेन मेळचे बरी करतालोय. नेक्स्ट दिसा म्हाका हांव येवन तें पावतलो आनी ती रेतेर दिवंक म्हाका तूं पावो करतालोय आनी त्या प्रमाणे म्हाका एक जागो तूं दितालोय. आनी हांव भितर रिगलो मात तितल्याच घडये भितर म्हाका एक जागो आनी देवाक हांवें सांगलें पळय देवा अपुरबाय तरान तुवें म्हाका सांबाळल्याक तुका अर्घ आनी होगळा. न्हिदोंक मेळना वय न्हिदोंक मेळना म्हूण हांव पुरो ना देवा तुवें बसोंक म्हूण दिलें न्ही तितलेंच पुरो. सकाळीं येवन पावलां कांयच ना न्हिदोन बसोन कितें पूण येवंक पावो गेलें न्ही तितलें पुरो. आमी मोगाचे न्हू आमी जायते बडी कितें करता म्हळ्यार देव आमकां तें दिना हें दिना तशें जालें अशें जालें म्हणून आमी ब्लेम करूंक वता कंप्लेंट करूंक वता. त्या देखून आमचें तें बरेंपण जायनासतना आमी जायते बडी आमचें जिवन पिडार करून घेता. त्याच्या बदलाक देवाक अर्घां दिया. उपकार बावडा सांगा ताका अर्घां जेजू होगळाप जेजू तुवें सक्कडी केल्ल्याक हांव तुका अर्घां दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. एक ड्रायव्हर आमकां थोडे बडी आमी ट्युरिस्ट टॅक्सी काण गेली जाल्यार भाड्याची टॅक्सी काण गेली जाल्यार ड्रायव्हरान तुमकां हांगाण सोडलें जाल्यार तुमी ड्रायव्हराक पयशे दिवन इमिडियटली धाडिनात. ताच्या बदलाक ते 4 जाणां रावन आसात म्हण चिंत्या तुमी म्हणटा थँक्यू सो मच तुवें म्हाका हांगा म्हणसर शाबीतेन आपण हाडलें. आनी तें आसलें ताका कळटा ह्या मनशान पात्राबाक आपण हाडला वच ड्रायव्हर. त्या देखून पात्राब ताका थँक्यू म्हणटा. हांव मेळ्ळ्या ड्रायव्हरांक थँक्यू म्हणना थँक्यू म्हणटा म्हाका आपण हाडल्याक. तेच प्रमाणे आतां आमकां पिडा दिल्ल्या देवाक आमी अर्घां दिवची म्हण चिंता. पिडा ताणें दिवना जावंक पुरो पूण ती पिडा तुज्या कुडींत आयिल्ली ताका कळीत आसा. तुज्या जिवनांत तुवें बघचे समस्यो ताका कळीत आसात. त्या देखून त्या समस्यांक तुवें अर्घां दिवची आनी ताका थँक्यू म्हणचें. आनी त्या वेळार कितें जाता म्हणलें पळया एक ल्हान सुकणें आसलें गे एका मरुभुमीन. आनी हें ल्हान सुकणें कितें करतालें गे म्हळ्यार तेणें धांवतालें ताका कोणूच नासलें एकच सुकणें. आनी मरुभुमीन पळयत जाल्यार कितें आसा कांय ना. मरुभुमीन फकत सुकीदाड आनी आसलें सुकीदाडीन तें आसलें पूण ताची एक पाकां देंवतालीं आनी पडटालीं. अशें म्हणटात तें म्हणा लागलें कसली म्हजी जिवान आबा ह्या मरुभुमींत हांव एकसुरी येवन सांपडल्या आनी म्हाका कांयच करूंक जायना न्ही गी म्हणून तें जायतें चिंतलें ताणें. आनी अशें आसतना आपलो जीव बेगीन गेलो जाल्यार बरें आसलें म्हूण तें चिंती लागलें. पूण देवाक कळीत आसलें कितें करी जाय म्हणून एक पाक ताचें पडतालें आनी तें सुकणें म्हणटालें म्हाका आनी जियोंक जावचें ना. अशें तें जायतें नित्राण जालें. नित्राण जावन भुंयक समा म्हणल्यार बरी ताका उबोंक जावना
आनी तेणें सोलोवन आसलें. अशें असो एक धवो पारवो त्या वाटेर धांवन येतालो, उबोन येतालो आनी उबोन येता आसतना ताणें व्हडल्यान बोब घाली ह्या सुकण्यान. दुसरें कोणूच ताणें येतोळ पडोना. एक पारवो मान भावा पारव्या सकल देव. आनी पारव्यान तें आयकलें आनी पारवो सकयल देवो न्हू ताजे लागीं आयलो आनी म्हणा लागलो, भयणी कितें जालें? पळय बाबा म्हजी परिस्थिती पळय, कशी आसा म्हजी परिस्थिती. कांय ना, म्हज्या जिवनान कांयच बरें ना. आज म्हाका म्हजे कश्ट जडाय जाल्यात, उबो जायना, म्हजी पांखां जडोन आसात. तर हांवें कितें करचें म्हण कळीत ना. पारवो म्हणा लागलो, हांवें कांयच करूंक जायना तुज्या कश्टांक. आनी तेन्ना ताणें विचारलें, तूं खंय वचोन आसाय? हांव सर्गा वचोन आसा. कोणाक मेळोंक? देवाक मेळोंक. अरे तर तूं सर्गांव येताय जाल्यार म्हजें एक ल्हानशें काम करचें गी. आनी त्या वेळार कितें म्हणा लागलो पारवो, जायत हांव करता. कितें तें काम? देवा कडेन विचार म्हजे कश्ट आनी कितले वर्सां आसतले म्हूण एक विचार, इतलेंच, मागीर कांय करची गरज ना. आनी पारवो म्हणा लागलो जायत. थंय उबोन गेलो, सर्गाच्या दारवट्या लागीं गेलो, भितर गेलो आनी वचोन देवाक मेळ्ळो. आनी देवाक मेळ्ळें ताणें पयलें विचारलें, देवा तें एक ल्हान सुकणें आसा थंय मरुभुमींत, ताका उबोंक आनी कांय जायना. ताणें एक सवाल विचारला, ताका जाप दिताय गी तूं? म्हाका त्या सवालाक जाप दिली जाल्यार हांव ताका वचोन सांगतालो. तें म्हणलें कळ्ळें सवाल. तें म्हणटा ताचे कश्ट कितले तेंप आसतले. आनी देवान काडिल्ले उतराक म्हळें, आनी 10 वर्सां आसतले. देवा 10 वर्सां? पारव्याक बारी बेजार जालें. कित्याक म्हळ्यार त्या भयणीचे कश्ट पळोवन ताका काळजान कितें दूख आसली. आनी हो म्हणा आनी 10 वर्सां म्हणटाना तें कितें म्हणटालें काय? ताका बारी बेजार जालें. आनी दुसरें कांय उपाय ना. देव म्हणा लागलो, ना 10 वर्सां ताचे कश्ट आसतले. पूण पारवो पाटी उबोन येताना पारव्यान चिंतलें, हांव त्या सुकण्याक सांगचो ना 10 वर्सां तुजे कश्ट आनी कितें आसात म्हूण सांगचो ना. ताचे बदलाक कितें म्हणे हांव दुसऱ्याक सांगता म्हणा लागलो. आनी तो आयलो, सुकण्या लागीं बसलो. सुकणें म्हणा लागलें, कितें म्हळें देवान? कितले तेंप आसतले गे म्हजे कश्ट? ताका पारवो म्हणा लागलो खंय सुकण्याक, पळय देवान कितें म्हळें गे म्हळ्यार तुज्या हर एका कश्टांत तुवें देवाक आर्गां दी जाय. एक पाक पडलें जाल्यार आर्गां तुका देवा, कित्याक हें पाक पडलें तुका कळीत आसा. तुका आज खावंक मेळोना तेन्ना तुवें सांगचें, आर्गां देवा म्हाका खावंक मेळोना. तुका तें कळीत आसा. उदक मेळोना, आर्गां देवा म्हाका उदक मेळोना. तुका तें कळीत आसा. आनी अशें आसतना कितें जालें? हर एका तुवें आर्गां दी जाय, आर्गां दी जाय, आर्गां दी जाय. सुकणें म्हणा लागलें गे, तितलेंच गे वय, तें हांव करता म्हणा लागलें सुकणें. आनी अशें आसतना कितें जालें? सुकणें हर एका वेळा आर्गां दिवंक सुरू जालें. पाक एक पडटाना तें म्हणा लागलें, आर्गां देवा तुका कळीत आसा एक पाक पडला आज. येता की ना म्हणटा ताणें कांय विचारूं ना, पडला एक. आज म्हाका चिके आंग दूख आसा देवा, म्हाका कितें करचें म्हण कळी जायना. आर्गां तुका कळीत आसा म्हजें आंग दूख, म्हज्या पांयान चलोवंक जायना, म्हाका नित्राण जाल्या ते देवा. तुका कळीत आसा देवा, हांव तुका आर्गां दिता देवा. और एकाक ताणें आर्गां दिली. मेजून 3 म्हयन्यांनी त्या मरुभुमींत एक तेंबो उदक नासलेल्या जाग्यार सिरादारींचो पावस येवंक सुरू जालो. आनी मरुभुमीन ओएसीस जातात. एक पावस आयल्या पुरो ओएसीस जातात. आनी उदक सेकेलें त्या रेवे जावन वयर येता. आनी अशें आसतना एकच एका पावसांत जायते त्या जाग्यार उदक भरलें. आनी तेणें खंय एक ते 5वी पाकळी नातली, जायते तण किरलेले, जायते वाले किरलेलो. आनी अशें आसतना ह्या सुकण्यान हळटार वचोन खावंक सुरू केलें. आनी देवाक आर्गां दिली. देवा म्हाका तुवें तण दिलें, देवा तुवें म्हाका आज खोलो दिलोय, देवा तुवें म्हाका उदक दिलें, देवा तुवें इतलो बरो पावस दिलाय, देवा सगळी 5वी पृथ्वी आतां पळय कितलें बरें जालां. पयलें सुखीदार आसली, देवा आर्गां तुका, आर्गां आर्गां आर्गां. एकच 4थ्या म्हयन्यांत आयलो पारवो परतून देवा लागीं वयशाक. आनी येवन ताणें चिंतलें, हे दोळ जाल्या काय ह्याची कथा ह्या सुकण्याची म्हूण. आनी येवन तो पळयत आसतना कितें पळयतलो? 5वी सुखीदार आसलेल्या मरुभुमींत तो एक एरिया बरो 5सो जाला. आनी 5सो जाल्लो पळोवन कितें म्हणा लागलो पारवो, देवा देवा हें कशें? तुवें म्हजे कडेन पोटी मारताय गी देवा. तुवें म्हाका सांगलें ह्या सुकण्याचे कश्ट 10 वर्सां आसतले म्हणून. 4थो म्हयन्यांत हांव येता आसतना अशें कशें जालें काय म्हूण तो अल्टार देव न्हू सुकण्या लागीं आयलो. सुकणें पुडपुडीत जाला.
सुकणें उबोंक सुरू जालें सुकणें म्हणा लागलें पोर 4 म्हयने पयलीं येताना हांव कशें आहली मोरांक सांपडली वय मो आतां पळय हांव कितली बरी जाल्या आनी पारवो म्हणा लागलें कशें तुवें म्हाका सांगो न्हय देवाक आर्गां दी हर एक बडी जायतीं पाकांक झडली आनी हांवें सांगलें देवा तुका आर्गां म्हजी पाकां झडल्यात खावंक कांय नातिल्लें जाल्यार हांवें देवाक आर्गां दिली म्हाका दूख आसली चलोवंक जायनासलें देवाक आर्गां दिली आनी कशें म्हूण कळीत ना हो जालो पावस आयला की पळय हेणें तेणें उदक आसा आनी ह्या वेळार कितें जालें पारव्याक बारीक सरप्रायज देव पटी मारता काय तो गेलो उबोन सिदा हांव येता मागीर पळय म्हणा लागलो सिदा सर्गाच्या दारवटल्याक गेलो आनी देवाक मेळ्ळा आनी म्हणा लागलो देवा तुवें पटी मारले न्ही देव म्हणा लागलो हांवें कितें पटी मारल्यात हांवें तुका सांगूंक सांगलें 10 वर्सां ताचे कश्ट आसताले म्हूण तुवें कितें केलाय तें वचोन ताका सांगनासतना तुज्या बऱ्या मनांत तुवें ताका आर्गां दी म्हूण सांगलें त्या देखून ताणें आर्गां दिल्ल्या देखून 10 वर्सांचे ताचे कश्ट सगळे हळू जाल्यात 4 म्हयन्यांनी पळय आज ते कितल्या अपुरबाय जाला मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमी देवाक आर्गां दितना देवाचो उपकार बावडतना देव आमकां जायतें बरेंपण करता तरी देवाक आर्गां दिवच्याक फाटीं सरचें नाका देवाक आर्गां दिवल्लो जावन आसा शद्रक मेशक अबेदनेगो देवाक आर्गां दिवन आसा पावल सिलास पेद्रो जुआंव तांच्या कश्टांनी तांकां ताणें उखल्लें जावन आसा तर आमी सगळीं उबी रावया तूं पवित्र देव आनी तेच शद्रक मेशक अबेदनेगो उज्यांतले राखलें स्तुती करता आसतना पावलो आनी सिलासाक ताणें दिल्ली सुडका सोडवण तांच्या बंदडांतले तांकां खाण पयस घाले ते बंदड आनी तांकां सुडका दिली हें गीत आमी गायता आसतना देवाक आमी आर्गां दिवया देवान केल्या सर बऱ्यापणा खातीर तुमच्या बुकांत पेज नंबर 48 A84 पेज नंबर 48 A84 तूं पवित्र देव इस्रायलाचो मात्र न्ही आम्हा सर्वांचो पवित्र देव तूं स्तुतिशी आसाना वस्ती कसो देतो पवित्र देव इस्रायलाच्या स्तुतिशी आसाना वस्ती कसो देतो पवित्र देव पवित्र देव पवित्र देव इस्रायलाच्या स्तुतिशी आसाना वस्ती कसो देतो पवित्र देव इस्रायलाच्या स्तुतिशी आसाना वस्ती कसो देतो पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया 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 पौला काणी सिलासा बंधन ते सुटले पावला काणी सिलासा बंधन सोठले बंधन स्तुती करताना सुटका दिवून तू आयलोय बंधन स्तुती करताना सडवा देव तो आयलोय देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी देवा आमकां सडवण दी पवित्र देव
पवित्र देव तो पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव इस्रायलाच्या स्तुतीचे आसाना वस्ती कसो देतो पवित्र देव इस्रायलाच्या स्तुतीचे आसाना वस्ती कसो देतो पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया शद्रक मेशक अबेदनगो उच्चांतले राखले शद्रक मेशक अबेदनगो उच्चांतले राखले पूजा स्तुती करताना तलवारे ते भरले पूजा स्तुती करताना तलवारी ते भरले देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी देवा आमकां सोडवून दी पवित्र देव तो पवित्र देव पवित्र देव तो पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव इस्रायलाच्या स्तुतीशी आसाना वस्ती करचो देव तो पवित्र देव इस्रायलाच्या स्तुतीचे आसाना वस्ती कसो देतो पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया 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 होसाना 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 हालेलुया 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 एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया कितले बोटी आमकां कश्ट आयिल्ल्या वेळार पिडा आयिल्ल्या वेळार ते देसांव आयिल्ल्या वेळार जायत्या समस्या आयिल्ल्या वेळार आमी देवाक आर्गां दिल्यान गी स्तुती केल्या गी या पुरपुरोन थाका हाका म्हूण बोट जकोन थाका ब्लेम केला हाका ब्लेम केला हाचेर अपराध म्हणला ताचेर अपराध म्हणला रागार जाले हांव पूण कितले आपुरबायतारां पळया शद्रक मेशक अबेदनेगो तांकां उज्यान काण उडयत आसतना इतलो तो उजो आसलो की जायते ताची इंटेन्सिटी चड केल्ली खंय आनी तांकां काण उडयल्ले मनीस इतले लासोन मेले पूण एक जाण भितर स्तुती करताले आनी ह्या वेळार रायान विचारलें खंय तुमी घाल्लें भितर तेगांक आनी चवथो कोण म्हाका दिसता आणि त्या वेळा ताका कळी जालें देवाचो दूत थंय आसा आणि त्या देखून तो म्हणा लागलो खंय सगळो उजो पालवेया
देव तांचो देव नीच देव तांचो देव वर्त आर्का फावो जाल्लो देव तांचो देव रक्षण करचो देव तांचो देव हर एका घडये तांकां रक्षो देव त्या देवाक आमी आराधन करूंक जाय म्हणून रायान व्हडा थाळ्यान ओप घाली आणि सगळो उजो ताणें पालवेलो आणि शाद्रक मेशक अबेदनेगो हांच्या देवाक ताणें सगळ्यांनी आराधन करून सुरू केलें रायाची हुकूम जावन आसली तो जावन आसा नीज देव आणि त्याच प्रमाणे तुम्ही पळयतात म्हाका जेन्ना पावलो आनी सिलासाक बंधनले सुटयले मारले फुडल्या दिसा तांकां छापकांनी मारले आणि तांचे पांय आड घालून ताचे वयर तांकां जायते त्रास कश्ट दिल्ले सांकळींनी तांकां रेवडयल्ले मातने ते पांय आड घालून तांच्या वयर तांणी ते लंगडाचे सरयो रोल करतना कोणाक ती दूख नाका तसली दूख तांणी बघूंक जाय आसली पूण पावल आनी सिलास ते त्या दुखीन सयत देवाक आर्गां दितात देवाची स्तुती करतात तांकां कितेंच पडोन वचना जैलाच्या मदकात ते आसले पूण हांव आनी तूं मगेच्या भावनांनी बेडिनो देवान आमकां इतलें बरें केलां देवान आमकां इतलें बरें दिलां आनी परपरता आनी देवा रागार जाता देवा तुवें म्हाका कित्याक कशें कित्याक केलें म्हाका कित्याक पिडे दिले म्हाका कित्याक म्हळ्यार सवाल आमी देवाक विचारता खंयच्या तोंडान आमी विचारूंक जाता मगेच्या भावांनी बेडे खंयची ती जीव आमची कित्याक आमी पळयता सगळ्या बायबलांत कितलेशा जाणांनी दानियल प्रवादीन दिल्लो ते वर्ती स्तुती ताका त्या सिंहाच्या दोलींत घाल्ले आसलो तो सिंहाच्या दोलींत आणि त्या वेळार ती सिंहा ताका ग्रासूंक राखोन आसली पण ताका एकच आसलें आपल्या देवाची स्तुती हांव करतलो स्तुती केली मागणें केलें आनी खंयच्या आयज सिंहान ताका ग्रासूं ना आनी दारियोस राय येवन पळयता दुसरे दिसा दानियल स्तुती करता आसा बडा संतोशान उद्गारलो आनी म्हणा लागलो दानियलाचो देव खरो देव दानियलाचो देव आराधना पावो जाल्लो देव मोगाच्या भाव भयणीनो तोच देव आमचो तोच देव आमचो तुजो आनी म्हजो सदांच आमकां राखता आनी सांबाळटा सदांच ताच्या जिवनांत आमकां भागीदार करता तर आज जावन मोगाच्या भावान भयणीनो तुज्या पिडेन तुज्या कश्टान तुज्या वळवळ्यान सदां देवाक आर्गां दी देवाचो उपकार बावड देवा हांव आर्गां दितां सांग पुरो जायते आडखळी आसात बांदपास आसात कोणा कोणा वयर बोट दाखयनाका ताच्या बदला सांग देवा तुवें दिलां म्हूण हांव चिंता आनी त्या प्रमाणे म्हजें जिवीत तुका समर्पीत करता एका धोड हांव चुकोन पडलां आनी पडल्या जायते बटी आमी रागार जाल्या जायते बटी आमी शिकोन हांव जायते आमकां कळीत ना आमी आमच्या स्वार्था खातीरच तुका कितलेशे बटी आमी अपराध मानला तूं कसलो देव म्हूण आमी थोडे बटी तुका सोडनो खंय खंय धांवल्या खंय खंय गेल्या देव आमचो व्हरतो तोच देव ह्याच व्हरत्या सिसांनी मानून घेतलो प्रावाद्यांनी ताका व्हरतो देव म्हूण मानलो सर्वस्व तोच म्हूण आपल्या जिवनांत ताचें आराधन केलें तोच देव तुजो आनी म्हजो सदांच आमकां राखता आनी सांबाळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 बश्या मगाच्यान बश्या जेजूक कुर्सायिल्लें आतां पळया जेजू कुर्सायिल्लें जावन आसा पिलातान परमाण दिल्लें हेरोद आसलो कायपास आसलो रोमाचे अधिकारी आसले जुदेव आसले फरिजेव आसले शास्त्री आसले साधुसेव आसले हे सगळे जेजूच्या कुर्सावणेक ते कारण जाले पूण तुमी पळया जेजून एक पावटी तांचे वयर बोट जोखून ताणें म्हाका मरणाचें परमाण दिलें म्हळें पळया ना गेत्सेमनी मोळ्यांत तो गेल्ल्या तेन्ना मागणें करतना तो म्हणा लागलो बापा ही तुवें दिल्ली काल्स तुजी खुशी वयस जाल्या म्हजें तांव निवार कितल्या पुरबायतारो तो म्हणटा पळया ताणें कोणाक ब्लेम करूं ना ताका म्हूण सांगो ना म्हगे आमचेर कश्ट येतना आमी कितें म्हणटा परत एकली काल म्हूण दिसता म्हाका फोन कर म्हणटा फादर आमचें घर 1.5 वर्सां जावन ना तुमी थंय बसले तुमी पडटा आसात न्ही पडटा जावन म्हाका सांगतात की म्हाका कोणें माट केलां गी म्हूण न्हू तूं म्हज्या लागीं येते दाळा सांगता म्हळ्यार हांव म्हळ्यार तिणें चिंतलां बोल सांगचो बोट म्हूण हांवें म्हळें बोल सांगच्या बोटा लागीं तुमकां वचून सवय म्हूण दिसता बाय म्हण ना आमी वचून कोणा कडेन 1.5 वर्सां
तुझें घर ब्लॉक जाता आसतना तूं कोणा कडेन वचोना म्हण म्हाका सांगताय जाय जाल्यार मेळोंक गे खालमाडी आज हांव येता ना फादर रोड ब्लॉक जाला फादर हां जायत रोड ब्लॉक जाला हांव त्रिचूर जावन हांगा म्हणजे म्हजो म्हाका खंयचोय रोड ब्लॉक जावना तुका हांगा जावन हांगा येवंक रोड ब्लॉक जालो पळय आमचें कित्याक म्हळ्यार आमकां हें काम ताणें माट केलां म्हण दिसता फादर त्या देखून म्हजे बिझनेस बरो वो सांगना वो सगळो दीस सोरो पिवन पडटा आयलो म्हज्या लागीं एकलो गुरवायन गेलो सो बरें बिझनेस जालें मोगाच्यान ताका इतलें बरें बिझनेस आसलें गे ताका आनी कितें केलें फ्रेंड्स आवट गो बिझनेस चड येताना पयशे चड येताना थोडे हांकार चडता न्ही त्या देखून हाणें वचून पयशे घालाय हे हां तूं फाटल्या दिसाची बायल म्हाका फोन करता फादर तुमचे लागीं आयलो पळय 5 म्हयने बरो आसलो फादर तो गुरवायन करता पडटा सोदून आयला तो कार काडून आयला 5 म्हयने बरो आसलो फादर आतां परतून सुरू केलो फोन केलें हांवें ताका कितें जालें रे बाबा कांय ना फादर आतां बिझनेस बरें जालां फादर बिझनेस बरें जालें म्हळ्यार तुवें घालें सोरो पिवचें म्हणजे चिंतलाय पळया ना जाल्यार वो म्हाका म्हणटालो कोणें खालें केलां फादर त्या देखून म्हाका जेवण येता अच्छा आम्हाला देखून जेवण येता म्हूण तो सांगना जायते फुडें आमी हें करता पावर दिता मोगाचें न्हू आमीच पावर दिवचो कितेंय आमी ताणें केलें हाणें केलें म्हूण सांगतात पळय तुमी तेदा पावर दिवचो हां वय म्हूण दिसता त्या दाळा हांवें केल्लें तें पातक आसा त्या देखून म्हाका अशें जाता देव कदाळ तुज्या पातकाक शिक्षा दिना पातक पातकाक शिक्षा दिता ते मात्र शिवाय देव शिक्षा दिना सैतान दिवंक पुरो तो राखून रावता आनी आमी कितें करता तें सक्कडी काणून गुन्यांव म्हूण आमी मांडटा आमी अपराधी म्हूण आमकांत करता त्या देखून आमच्या जिवनांत जायतें बरें पड जायना मोगाचें ताणें तशें केलें अशें केलें म्हणून तुमी सांगलें जाल्यार तुमी पावर कोणाक दिलो ताका दिलो हाका दिलो जेजूक दिवना जेजून पायलटा पावर दिवना जेजून कांयपाचो पावर दिवना जेजू म्हणा लागली काल्स ताच्या सिसान तो म्हणा लागलो म्हज्या बापान दिल्ली ती काल्स हांवें ओवयनचो की पळया कशें अपुरबायतारान सांगलो त्या देखून कितले कश्ट आयल्यार ताका सोसूंक त्राण आयले ना जाल्यार आमी थंय हांगा थंय म्हणून आमी म्युजिकल चार करता त्या देखून आज आमचे जायते कश्ट आमी ते वाडोवन घेता कित्याक किर्तनागार 16:4 तो म्हणटा परके देवा लागीं गेल्ल्याची नांवां हांव म्हज्या तोंडांत उसारचो ना तांचे कश्ट ते वाडोवन घेतात आनी पिवनार्पण जे रगत हांव तांचेर वचचो ना तर कोण आमचे कश्ट वाडोवन घेता अधिकार दिल्लो जाल्यार जेजूक त्या कश्टांनी अधिकार दिल्लो जाल्यार त्या पिड्यांत जेजूक खंडीत जावन तो गूण करता आसलो बरें करता आसलो मात आमकां जायतें बरेंपण हाडटा आसलो तर मोगाचें न्हू हर एका वेळा देवाक आर्गां दिया पोरपाटल्या दिसांनी आमची पात्रांवाची रेतेर आसली पडटांत सादारण एक 150 पात्रां 300 सिस्टर आयले थंय 2 जाण ऑटिझम भुरगे आयिल्ले 2 जाण ऑटिझम भुरगे मोगाचें न्हू उरले जाल्यार आमी कितें म्हणटा म्हाका हो जल्माला फादर म्हज्या कहल्या पातका खातीर जल्माला की फादर म्हज्या पुर्वजांनी कहलें पातक केल्लें की फादर हे 2 भुरगे पळय जाय तुमी ह्या साकाणी सिस्टरां लायनीर रावल्यान तांचे कडेन देवाचें उतर बरोवन घेवच्या ती लायन 3 वरां फुडले दीस आसली सोर म्हजो मुग्दो ना दुसरे दीस परतून रावल्यात थोडीं जाणां रेतेर जाल्ले उपरांत तांकां मेळोंक रावल्यात 8 भुरगे 2 जाण आवय बापाय काडून आयल्यात ते आमी जाल्यार म्हणटा आसल्या कित्याक देवान अशें केलें काय आनी तो बरो करून जल्माना काय फादर त्या देखून गर्भात म्हणून ताका खडया ह्या भुरग्यांनी सांगोना म्हाका ऑटिझम जाला आनी त्या म्हाका देवान अशें केलां कित्याक तेज्या आवय बापायन सांगोना आज ते एक 3 देवाचे उतरां बरोवन दितात आनी तातूंत कितें सक्कडी सकत 8 आपुनाचो म्हण आमचे थोडे ह्या साक म्हाका म्हणटाले कसलें अपुरबायचें उतर ताणें दिलां हें म्हज्या जिवनाक बरें लक्ती जाता म्हूण सांगताले ऑटिझम आनी आज ते अमेरिका वचून देवाची सुवार्ता परगट करतात कांयच ना तले सायड करेक्ट ना तांकां पळयलें जाल्यार तुमी म्हणोंक आसात हें कालें देवाचें उतर दितालो देवाची कार्यां ती ताणें देवाक बोब गेलो ना देवाक आर्गां दिली थँक्यू आमकां आटली जिविताचें देणें दिलां न्ही ह्या संवसारांत तुवें हाडलाय न्ही पळया मोगाचें न्हू आमी सगळे हात पाय सारके आसून सयत कितले पुरपुरता जॉबाच्या जिवनांत पळया कितें जालें आयले कश्ट भुंय काम जाली भुरगीं मेलीं जाल्यार जॉबाक ते कश्ट दिल्ले कोणें देवान न्ही सैताना परवानगी घेतिल्ली देवा कडेन
म्हणा लागलो म्हाका परवानगी दी हाण पळय घाले करता म्हण. आनी तुजो सेवाक प्रामाणीक सेवाक जॉब कित्या करतालो पुरपरतालो. तो म्हणटालो कसलो देव, हांवें आराधन केलो देव म्हाका अशें करता की म्हणटालो. आनी त्या वेळार देवान दिली पदवी, सगळें ताचें काडलें, सगळें काडलें. तुमी पळयलें जाल्यार जोबाचो ग्रंथ चॅप्टर 1 वर्स 20 आनी 21 तुमी वाचशात जाल्यार तुमकां कळीत जाता. ताचें सगळें गेल्ल्या वेळार तो म्हणा लागलो विण गो हांव आयलां, विण गो हांव वेतालो, देवान दिला, देवान व्हेला, देव परत भरपूर मापान म्हाका दितालो, देवाच्या नांवाक जावं स्तुती. आनी ताका कळीत आसलें सैतानान केला म्हण. सैताना पावर दिवना ताणें म्हणना देवान आमकां बरें, ताच्या बायले सांगता तो, देवान आमकां बरें दिल्लें तेन्ना आमी घेतलां, आतां कश्ट दिल्ले तर आमी घेवचें न्ही. ताका कळीत आसलें कश्ट ताच्या देवान दिल्लें न्हय, सैताना मारिपाक आयिल्लें जाल्यार ताणें सैताना पावर दिवना. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आमच्या जिवनांत आमी देवाक आर्गां दिवंक शिकले जाल्यार सगळें बरेंपण आमकां जातालें आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवन वर्त्या तरा मुखारसून व्हरूंक आमी पावतले. जुवां जुवांचे 9 अध्याय 1 ते 7 वळेंत तुमी पळयलें जाल्यार कुड्डो जावन जल्मल्ल्याक सारतात जेजू कडेन. वो कुड्डो जावन जल्म कोण कारण? हाच्या बापायचें बातक, हाच्या आवयचें बातक, हाचें बातक. जेजू कितें म्हणा लागलो, ताच्या बापायचें न्हय, ताच्या आवयचें न्हय, ताचें न्हय. तो कुड्डो जावन जल्माक कारण इतलेंच, देवाची पदवी आनी महिमा परगट जावच्या खातीर त्या कुड्ड्याक एक ल्हानसो मातयेचो मुदो केलो, सिंपी लायली आनी म्हणा लागलो तुज्या दोळ्यांक सारय, वच आनी सिलोआम तळ्यान धुवन काड. तो कुड्डो गेलो, सिलोआम तळ्यान ताणें धुलें आनी पाटी येता आसतना ताका दिश्ट आयली पळोवन कितलेशे जण सतमानले. तुज्या जिवनान मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी जायते जाणांक कितें करता म्हळ्यार तूं थंय वचो, तूं हांगा वचो, तशें कर, अशें कर, कोणीय आमी सलाह दिना. जेजूक आर्गां दी, देवाक आर्गां दी, देवाचो उपकार भावड. पळया कस जाली पदवी आनी मायमा तूं आनी हांव परगट करता. पळया अशें जाता आसतना लोक ह्या मनशाच्या कश्टांत हाका देवान कशें वयर उखल्लां, ह्या मनशाच्या पिडेंत ती सोसूंक देवान हाका कितलें त्राण दिलां, ह्या मनशाच्या पिडेंत देवान हाका कशें निवारलां. ती जावन आसा पदवी आनी महिमा, ती आमकां करूंक नाका. कित्याक देवाचें नांव परगट करूं आमकां नाका, देवाचें बरेंपण परगट करूं आमकां नाका. आमकां जाय जाल्यार आमकां कळीत ना. एकच करा सर्ती करचें म्हण कांय ना. मोगाचें न्हू, देवाक आर्गां दिया. जेजू तुका आसा अधिकार ह्या पिडे वयर. जेजू तुका आसा अधिकार. त्या देखून तो म्हणा लागलो शताधिपती सेंच्युरियन मातेवचें वांजल 8 अध्याय 5 ते 13 वेळेन तुमी पळयशात जाल्यार तुमकां कळीत जाता. तुवें म्हज्या घरा येवची गरज ना. एकच एक शब्द सांगल्या पुरो आनी म्हजो साकर बरो जातालो, बरो जातालो. पळया पदवी आनी महिमा तसो अधिकार ताका कळीत आसलो. रोमा आसो तो, रोमा चक्रवर्तीक मात, सिजाराक मात ताणें सल्यूट मारिची आसली. तो म्हणटा कसलो अधिकार तसो 4 दिसाचो, पूण ह्या जेजूचो अधिकार जावन आसा ससनाच्या ससनाचो आनी तसलो अधिकार. म्हणजे भावना आनी भयणीनो, तुमी आयकलां की नागी फाटल्या दिसांनी एक मुसलमान बायल मनीस समिरा म्हणल्यार एक जायती बरी टेस्टिमनी तुमी पळयली जाल्यार तुमकां थोड्यांक पळोवंक मेळटा. हें एक मुस्लीम साऊदी रायाची धूव, तिसरी धूव. आनी ह्या तिसऱ्या धुवेचें जिवन अशें आसलें. तें म्हणटा म्हज्या जिवनान तुमी पेपरान पळयतात पळय, कारां व्हडलीं तसलीं कारां लायन घातल्यान रावन आसतालीं. म्हाका खंयचें जाय तें काणून अशें तें. ताच्या रुमांत कितली, ताच्या घरांत कितलीं कुडां आसलीं. ते म्हणटा म्हाका दिसता 84 कुडां एका बायलेक, एका ताच्या धुवेक, समिराक रायाच्या धुवेक. आनी ते म्हणटा तातूंत नातले शांडिल्यार आनी तांचें तें सिल्वर सगळें इटली जावन हाडलें. ते म्हणटा पूण सगळें हें एमटी खाली. म्हाका समाधान नातलें, सगळें म्हाका आसलें. म्हज्या बापायन म्हाका कांयच उणें करूं ना. कितले कितले आकर्षणीय जागे, त्या जाग्यां वचोंक चार्टर फ्लायटां म्हाका दिल्लें. खंय वच येतालें, कितेंय यूज करी येतालें, पूण म्हज्या समाधानांतलें. एक पटी नागे बिजनेसा खातीर UK ब्रिटनाक वचोंक आसलें. आनी त्या वेळार त्या ब्रिटनाच्या बायल मनशां सांगता बसच्याक आमची एक बायल मनीस आसा जी आसली. तांचे रूल मातसो स्ट्रिक्ट सावथीन. आनी
ताणें रायान सांगलें बापायन सांगलें तूं ये म्हाका कांय मन नातिल्लें हांव घाल एक शो पीस गी जायते जाण येवन म्हाका पळयताले कशें पळयताले म्हाका ते एग्जिबिशनाक दवरतात पळय तशें येवन पळयताले तर हांव घालें विकरपाची वस्तू गी म्हणटा ते हांव घालें विकरपाची वस्तू गी आनी अशें आसा ताका वचोंक मेळ्ळें त्याच युकेक आनी थंय मात्र वेताना ताचे सांगा तो कोणूच नातली ताचे सेवा करची कोणूच नातली राय तें आनी ताचे थोडे कारबारी तांकां पयस दवरले राय हाका एक रूम दिल्लें हाका एक रूम दिल्लें आनी हे त्या रुमांत आसतना हे म्हणटा पयले फावटी हांव एक सुरींग आनी म्हाका कितेंगी म्हज्या जिवनांत कितेंगी चुकल्या बरी जातालें आनी त्या वेळार हांव सगळ्या रुमांत वचून पळयत आसतना म्हाका दिश्टी पडलो एक ते बायबल आनी तो बायबल काण हांवें वाचताना ते म्हणटा एक एक त्या बायबलांतली उतरां म्हजे सगळे लोव नीट जावच्या बरी करताले आनी अक्युरेट हांवें वाचलें जावन आसा जो 3रो अध्याय 16वी ओळ देवान ताच्या परचेचो इतलो मोग केलो की ताचे एकल्याच पुत्या संवसारांत धाडलो आमचे नाश जायना जावच्या आमचे सालवा जावच्या सस्नी जिवीत आमकां मेळच्या हे उतर वाचताना ते म्हणटा म्हजें काळीज भरलें पुमारलें आनी हांवें कितें केलें आमचें जालें बिजनेस डील जालें आनी पाटी येता आसतना हांवें तो बायबल म्हज्या लागेजींत घालो पूण म्हाका कळीत आसलें हांव म्हजी तो सुरी म्हज्या तो गोमट्याक दवरून आयल्या म्हूण एका थोडो तो बायबल खंय म्हणी टेस्ट हें करता आसतना इमिग्रेशनान जावं दी कस्टम्सान जावं दी कोणाकी सिरकलो जाल्यार म्हाका वान्स ना म्हूण म्हाका कळीत आसलें पूण म्हाका जेजू जाय आसलो त्या देखून त्या जेजू खाणून हांव आयली म्हणटा तें जेजू खाणून आयली आनी हर एक पटी म्हजी लॅगेज स्क्रिनार वेता आसतना हांवें तो गुटलेलो एका मुस्लीम म्हळ्यार इस्लाम बुकाच्या बायंडिंगांत आनी तो थंय घाल्लो आनी हांवें कसोय तो पास जालो म्हणटा तें पास जालो आयलें हांव सावदी म्हज्या त्याच पॅलेसाक आयली येवन तो बूक परत हांवें ताका आनी एक इस्लाम बुकाचें कावर घालें आनी कोणाक कळीत नासलें बरी म्हज्या बुकाच्या शेल्पान दवरलें आनी हांव रातीच्या वेळार खाण तें वाचतालीं आनी कसलो संतोश जातालो म्हाका नीज जावन कितें तें सत म्हज्या धर्मान दिवना तें सत आनी म्हाका दिलां आनी अशें आसतना एक दीस म्हजे खासीन आयलें आनी तें म्हणा लागलें म्हाका तो म्हाका एक बूक जाय आनी हांवें कॅज्युअली सांगलें वचोन म्हजे शेल्पान पळय शेल्पान वचोन पळयतना ताका मेळ्ळो बायबल आसा कावार भायर इस्लामिजम पूण भितर आसा बायबल ताणें पळयलें सुद्दां तें वागिणी बरी जालें म्हणटा तें वागिणी बरी जालें आनी तें उडी मार म्हज्या लागीं तो बायबल ताणें धरणे मारलो आनी तें म्हणा लागलें हें कितें आनी ह्या वेळार हांवें चिंतलें म्हजें जालें कित्याक म्हळ्यार थंय तुका वाचना आनी उपरांत तें धांवलें धांवन वचोन ताणें रायाक सांगलें तुजी तूं अशें करता आनी राय तांच्या न्यायाधीशांक काडून आयलो ते सादारणाचें न्ही म्हणटा तें सादारणाचें न्ही तांच्या हाताक मेळ्ळ्यार तुजो जीव गेलोच आनी ताणें म्हाका विचारलें तुवें ह्याच वेळा हो बायबल उलपोंक जाय उज्यांत आनी दुसऱ्यान ताणें म्हाका ऑप्शन दिलें आतां तो हांव जेजूचें नांव आनी मुखार काडचें ना म्हूण सांगलें जाल्यार तुका आमी थोडें पनिशमेंट दिवन पाटी घेतलें पूण तो ना कितें तयार ना जालें कशें हांव म्हज्या रायाक तें म्हणटा म्हजो राय तो न्ही म्हजो राय वो ताका कोणूय जाणवाय दिवना पूण तें इंटेलिजंट शिकलां तें त्या देखून ताका सगळें देवान ताका जाणवाय दिली आनी अशें आसता मोगाच्या भावन आनी भयणीनो ताका धरलें रायाक मुखार ताका व्हेलें रायान म्हळें तूं ह्याच वेळा उलपय जाय तें म्हणा लागलें बिलकूल उलपोंक जायना थंय आसा जिवीत म्हणा लागलें तें आनी ह्या खातीर ताका कशें पनिशमेंट दिलें तें म्हणटा तेजी स्टोरी मस्त लांब आसा ती स्टोरी तें म्हणटा एका ताका ल्हानशें एका रुमांत व्हरून घालें पळया रायकुवारीक त्या जैलांत व्हरून घालें आनी पारोत केलें अशें केलें आनी सप्टेंबर म्हयन्यान 2019 ताका जीवशिमाचें गळपास दिवची शिक्षा फावो जाली आवय 3 दीस आसतना धांवन आयली दिंबेर पडोन म्हणा लागली पुता तुज्या काळजान तूं जेजूक मानून घे पूण भायर ना म्हूण सांग ताणें एकच सांगलें मामा हांव तुजो व्हरतो मोग करता ताचे की चड जेजूचो मोग करता त्या देखून हांव तुका ना म्हणून जाल्यार ताका ना म्हणटाली म्हजी आवय जल्म दिल्या आवयक हांव ना म्हणटा ना तर हांव जेजूक ना म्हणूंक जायना हांव ताका जी येता म्हज्या काळजान आनी ती म्हणा लागली तूं म्हाका मेलें
रायान असें हुकूम दिली की म्हजी धूव म्हाका मेल्या ओकेचे न्हू लास्ट दीस 12 घंटे उरिल्ले ह्या भुरग्याक कळपास व्हरच्याक ते म्हणटा म्हाका कांय बेनातलें कित्याक जेजू खातीर हांव मरोंक तयार जाली ताणें सगळें ताचें क्रुसिफिक्शन ताका कळीत आसलें ते म्हणा लागलें ताच्या कुर्सांत हांव वांटेली जावंचे हांव मरोंक तयार जाली पूण ताणें म्हणलें ताची ओन लायफ स्टोरी मोगाचें न्हू 12 घंटे आसतना त्या काळोखाच्या रुमांत असलो प्रकाश पंकलो आनी तो फ्लड लायट न्ही कोणें सोजेरान घाल्लो लायट न्ही आनी ताणें कितें केलें त्या लायटांत ताणें पळयलें जेजूक थोड्या वेळा सो तो दर्शन म्हणटा तें आनी त्या दर्शनान ताणें म्हळें पुता कितेंय जावन तुका हांव सोडना तूं म्हजें भिवोवची गरज ना हांव एकच सांगलें तूं आसा जाल्यार पुरो तूंच म्हाका पुरो तुजें समाधान म्हाका पुरो तितलें सांगून जेजू म्हणा लागलो हांव तुका भायर काडटलो म्हज्या भावान आनी भयणीनो ते म्हणटा इतलें ताका पारोत करनासलें ताचे ते कितें सकडी कार्डां घालून ताणें सगळे बागलां ओपन करचे कोणेंय भायर वचचे बरी ना सावदीच्या जैलांत पूण ते म्हणटात ते बागील ताच्या क्युबिकलाचें ओपन जालें भायर आयलें सगळे जाण न्हिदोन पडल्यात एक नर मनीस जागो ना आयलें ते म्हणटा म्हाका गायडन्स आशिल्लें फकत पवित्र आत्म्यान त्या ह्या मैन दाराला घेत आसतना तें काडच्या कोणातण जायना पूण हांव थंय रावतना बागील ओपन जालें भायर रोडाक येता आसतना टॅक्सी एक येवन रावली त्या टॅक्सी ड्रायव्हरान म्हाका व्हरलें इंटरनॅशनल एअरपोर्टाक थंय रावन हांव उबलीं आनी एका गांवाक म्हजो पासपोर्ट दाखयल्ल्याक्षण तातूंत कांयच कितेंच एग्जिक्युशना विशयांत बरयल्लें तें नातलें सगळें नापयस जालें हांव वचून पावलीं आनी एका राष्ट्राक आनी थंय पावले उपरांत म्हाका मेळ्ळो एकलो पास्टर ताणें म्हाका सगळें क्रिस्तांव विशयान सांगलें मातनी ताणें म्हाका बॅप्टिजम दिलें ताचे उपरांत हांव थियोलॉजी कोर्साक जॉयन जालीं थियोलॉजी कोर्साक जॉयन जावन एक घंटे घातल्यान हांव वाचलें आनी जेजू विशयांत सगळें आतां बायबला विशयांत सगळें थियोलॉजी म्हाका कळीत जाली आनी त्या वेळार हांवें देवाक आर्गां दिता आसतना म्हजें तावन कसलें एक बरें काम जालें गे म्हळ्यार जायत्या मुस्लीम लोकांनी म्हाका म्हजी टेस्टिमनी पळोवन म्हाका अप्रोच केलें आमी कशें भायर येवचें आनी ते म्हणटा 37 जाणांक ताणें बाचाव केलें ताच्या बरें सिच्युएशनांत वचोन गळपास काणगो गळपास ताका फाशी दिवच्याक तांच्या गळ्याक दोरी घालूंक तयार जाल्ले ते घंटे त्या वेळार हांव वचोन ते झूज मांडून हांवें तांकां सोडून हाडलें आसा दुसऱ्या कंट्रीनी म्हज्या बापायक आनी म्हज्या आवयक हांव मेल्या म्हज्या सावदीक हांव मेल्या हांवें म्हजे हात जोडले सावदीक आनी म्हळें हांव आयल्या भायर देवाचें काम हांव करता आनी तें कितें म्हणटा तुज्या जिवनांत जीव आसतना कर तीं कामां मोगाच्या भावा आनी भयणी त्या देखून जायते फावटी आमी कितें करता आमच्या खातीर मात मागता आमच्या खातीर मागोंक न्ही आमी देवाक आर्गां दिवन हेरां खातीर जायते मागोंक आसा आमच्या खातीरच आमी मागले जाल्यार थोडे फावटी आमी स्वार्थी जाता त्या देखून फादर मॅथ्यू नायक बारंबील म्हणटा आमी मागोंक जाय हेरांच्या रक्षणा खातीर हेरांच्या सुडक्या खातीर सैतान हर एक लागीं नाडटा सैतान हर एक लागीं पातकां आवडटा आनी हर एकल्याची पातकां नितळ जावच्या हर एकल्याची बनपास सुटोन येवच्या हर एकल्याची पिडा येवच्या खातीर आमी मागोंक जाय हजारा गटल्यान लोकांक 10,000 गटल्या लोकांक आज आमी इलेक्शन येताना सुरू करता आमच्या ल्हान आराधन आनी तोडे नामान मरी आनी आमचे बापा आज जावन आमी मागोंक जाय तुका बरो गव्हर्मेंट जाय माग हजार गटल्यांनी मागता आसतना ते मागणें बळ अदीक जातालें तुज्या सगळ्या राजकीय व्यक्ती खातीर माग तांकां दुरसण कांय फायदो ना ते करनात हे करनात त्या पार्टीचे ह्या पार्टीचे पार्टी आमकां पडोवन वचोना आमकां अशी एकच पार्टी जेजूची ब्रिंग जीजस टू पीपल वर त्या जेजूक तुज्या जिवनाद्वारे हेरांक लागीं वर त्या जेजूक तुज्या मागण्याद्वारे हेरां लागीं माग हेरां खातीर देवाक आर्गां दी आनी त्या वेळार तूं जें मागणें आपुरबायतरान देव आयकतलो आनी त्या मागण्याक जाय जाली सुडका एक मुस्लीम स्त्री एका रायाची धूव
ती असे सांगता की तिणें सांगताना मगाचे न्हू ते तुझे काळीज बळे उमटून आयलं बरें जाता. हांव एक क्रिस्तांव जावं, हांव एक कॅथॉलीक जावं, हांव एक याजक जावं, हांव एक लायक जावं, हांव एक धार्मीक जावं, हांवें कितें केलां क्रिस्ता खातीर, कितलें हांव झुजलां क्रिस्ता खातीर, कितें हांवें दिलां क्रिस्ता खातीर, कितें हांवें सॅक्रिफायस केलां क्रिस्ता खातीर. पळया आमकां तें नाका. कित्याक म्हळ्यार सुसेगाद क्रिस्तांवां आमी, हॅपी गो लकी. मगे बान आनी भयणीनो, आमची काळी लास जाय क्रिस्ताच्या मोगान आनी एकामेकाच्या मोगान. मागा एकामेका खातीर, हेरां खातीर मागा. नासले समस्या जायते आसात हेरांचे, जायते आमच्या सेंत समाजात समस्या आसात. ह्या समस्या खातीर आमी मागता आसतना मोगाचे न्हू आमी बोब घालून म्हाका कित्याक देवा हे कश्ट दिले म्हणचे नाका. थँक यू अँड प्रेज यू जीजस फॉर द सफरींग आय एम अंडरगोईंग. जाल्यार कळवळ आनी वळवळे हांव आनी म्हजी परजा म्हजे सांगता अशी भाव भयणी आमी कितें सोंसता म्हळें ह्या खातीर तुका आर्गां आनी होगळाप. तुज्या अमली रक्तान आमकां तूं, तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर, तुज्या आजापाची आजापा आमचे वयर आनी आमचे सांगता आसल्या 1000 लोकां वयर. आज 1000 आनी एका म्हयन्यान 10,000 आनी एका म्हयन्यान 1 लाख आनी एका म्हयन्यान 10 लाख असे कितल्या जाणां मागोवं जाता. मगाचे न्हू तितल्या जाणां मागया आनी बदलावण जायनासतना रावोन दी. पळया कित्याक आमी जीव जावचे अकरेच्या घडये इलेक्शन डिक्लेअर जाल्ले उपरांत ताच्या पयलीं आमकां नाका. आमकां तें पडोवन वचोना. मागीर आमी बोब घालची. आमी पुरपुरची परजा जावची नाका. देवाक आर्गां दिवची, देवाचो संतोष परगडची आनी देवाची स्तुती करची. परसा आमी जावया. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मगर बाबडीनो आयच्या आराधनांत आमी कितें करचें म्हळ्यार एक संगत तुमच्या मुखार दवरता. जायते बडी आमी आमच्या भुरग्यां वयर जायते सिराप घालता, जायते भुरग्यांक पुरपुरता. ह्या देखून कितें जाता म्हूण हांव तुमकां सांगता. आमकां आमच्या लग्ना जिवितांत देवान एक केलां. तुमी दोगांनय एक जीव जातल्यात. पवित्र सगळ्यांत तुमचे लग्न पवित्र केलां. जेजूच्या वर्त्या त्या मिस्तेरा बरीत तस संस्कार सक्रामेंत आमी केला. दुसरें तिसरें भुरग्यांचे देण्यांत तुका भागीदार केला. रचनेचे कार्य मुखार व्हरोंक तुका आदार दिला. जायते जाणांनी आमी कळीत आसून गी कळीत नासतना गी आमच्या भुरग्यांक नाका जाल्ले गाळी, नाका जाल्ले वायट तांकां खंयच्या खंयच्या उतरांनी आमी उलयल्या मोगाचे न्हू. ह्या देखून हांव एक दीस बसून चिंतलें. हांवें म्हज्या लेखां काडलीं. सगळ्या म्हज्या लायफान आजून वरेन जायत्या जाणांक मेळटा. सादारण एक 7 कुटुंबां हांवें पळयल्लीं जावन आसात. तांचे भुरगीं कशे तांचे आवय बापाय सांगतात त्या प्रमाणे आसात. व्हड जाल्या तांचें जिवन पळय जाय. आत्मीक जिवन इतलें घटायचें आसा. कित्याक तेन्ना कारण गे म्हण हांवें चिंतलें. ह्या आवय बापायक हांव जायते पयलें जावन जाणा, थियोलॉजी करतना जावन जाणा. तांच्या तोंडांत एक वायट उतर तांच्या भुरग्यां खातीर आयिल्लें ना. एक मेळें उतर आवय बापायनी उलयल्लें ना. आज ती भुरगीं अशें आसात गे मोगाचें न्हू. कशें आमी आयस्क्रीम पळयलें जाल्यार तें कशें हालता वळे त्या प्रमाणे मोवाळ मायपासी ती आसात. आवय बापाय इतलो मोग करतात. अगें कारण इतलेंच आवय बापायन तांचो अर्थ मोग केलो. देवान दिल्ली ती दिरवी म्हण ताणी घेतलें. पूण आमी कळीत आसून कळीत नासतना केलां जावंक पुरो मोगाचें न्हू. जायते आमी पुरपुरले आमच्या भुरग्यां खातीर. जायते आमी सिराप दिल्यात तांकां. तूं तें कर, तुजी एक तुका पळोवन दी, पळय नासतना रावोन दी. ती बऱ्या वाटेन आसा, वायट वाटेन आसात. वायट वाटेन आसूं कारण कोण म्हूण आमी मुखार सून पळयलें जाल्यार तुमकां कळीत जातालें कोण म्हूण. आनी उपरांत आमी गेले ते सिराप खंय वतात. आमी म्हणूंक पुरो मालगणचो सिराप वय मालगणचो सिराप सगळो ताणें घेतला. पूण तूं एक आवय बापाय जावन देवाच्या जाग्यार आसून तुज्यात भुरग्यांक म्हूण किताय, तुज्यात भुरग्यांक वायट मागताय, तुज्यात भुरग्यांक हलक्या उतरांनी तूं कितें कितें म्हणटाय. तरी खंय वता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. असले कसले अवसर हरचे आवय बापायचे बारी उणें हांव सांगता तुमकां. कित्याक म्हळ्यार कळीत नासतानाय थोडे पडे आमी सांगलां जावंक पुरो. कित्याक तूं जल्मालाय, कित्याक तूं आसाय, तूं नातलें जाल्यार बरें आसलें. नेगेटीव, ऑल नेगेटीव 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 नेगेटीव. खंय वता तें तांकांच बेसता. त्या देखून आज तसले कसले अपराध तुमी मांडल्यात.
जाल्यार नाका जाल्यार उतरांनी तुमच्या भुरग्यांक तुम्ही वायट केलां मोगाच्यान आराधना वेळार सरपडोन जेजू लागीं मागा वय जेजू म्हजी सूख जाली आनी मुखार हांव करची ना. सांग बरें थोडीं भुरगीं ना जे आवय बापायक आज पळयनात पूण तूं खाराण जायनाका, तूं ताका सिराप घालिनाका, तूं मेल्ल्या कडेन मोर म्हजी गत तुजी जावं दी म्हूण सांगनाका. देवान तुका सांगलें जाल्यार तूं ह्या संवसाराक येतो नातलें आनी येतें नातलें. आनी आज मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी असले अपराधर आसांव तरी आमकां गुन्यांवकार मानून घेवचें नाका. ते सगळे गुन्यांव बक्षी सोम्या आनी मुखार हांव असो करचो ना आनी करची ना. हर एका खाजर जावच्या जोड्याक तुमी बसोन थोडो इशारो दिया. घेतना तांच्या गर्भान ते भुरगे जल्म घेता त्या दीस जावन त्या भुरग्याक वर्त्या मापान बरेंपण उलोवं दी, बरें मागोवं दी, बरें सांगोवन दी आनी देवाचें आशिर्वादां तांचे वयर मागोवन घेवन दी. पळया मोगाचें न्हू आमी कित्याक हें सांगता घे म्हळ्यार बुधवारा दीस आमकां लग्नाचे मीस आमच्या DRC पोट्टांत आसता आनी ते 2.5 घंटेच्या मिसा वेळार आमी सविस्तार तें पळोवन हर एका सेक्शनांत आमी तें तांकां सांगोन दिता. हाणे मुखार असें खरी नाकात. आनी त्या वेळार म्हज्या मोतीक आयली थोडी 7 कुटुंबां लागपाक. ताणीं कित्याक तांची भुरगीं अशीं कित्याक आसात, कित्याक इतले आपुरबायेचीं आसात, कित्याक तीं भुरगीं इतल्या मोवाळाचेर नेणट्या काळजा बरें तांचीं काळजां आसात म्हूण म्हजें रिफ्लेक्शन इतलेंच तांच्या आवय बापायन एक वायट त्या भुरग्यांक मागोवना. तुमी म्हणूंक पुरो जाता की जाता. मँगलोरांतच हांवें पळयलें कुटुंब आसा ती आवय आसून आपल्या भुरग्यां कडेन उलयतना तिचें मोवाळें आनी तिचीं भुरगीं व्हड जाल्यांत जाल्यार एका कोंबयेच्या पाकाट्या भितर आशिल्ल्या बरी आपुरबाय तरान आसात. आमच्या भुरग्यांक आमी दोन घेवचे, दोन घेनाका, बरें घान पळय, बऱ्या वाट्याक लाय, बरें जावं दी. तें जावन आसा आमचें मागणें. आज आराधना वेळार संपून तरान आमच्या भुरग्यां खातीर आमी मागता आसतना कितें आमी वायट मागलां तें सगळें सोम्या आमचे थंय बक्षी आमकां बक्षी आशिर्वादी जावच्याक आनी जायत्या आशिर्वादां त्या पवित्र सक्रामेंतां जावन तुमची भुरगीं खंय आसूं दी कितेंय करून ती जाल्यार तांचे वयर ती दांडिया. पळया मोगाचें न्हू कितली बदलावण जाता. आयल्या बापा तुझे चरणी करजाक स्तुती आराधना. आयल्या बापा तुझे चरणी करजाक स्तुती आराधना. देव तू आमचो बौधया सर्पण करता नमस्कार. देव तू आमचो बौधया सर्पण करता नमस्कार. आलेलुया 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 आलेलुया. जिसुराया मोगळ इष्ट करता स्तुती आराधना. जिसुराया मोगळ इष्ट करता स्तुती आराधना. जिसुराया मोगळ इष्ट करता स्तुती आराधना. जेसुराया मोगळ इष्ट करता
स्तुती आराधन जीवनासाय आमच्या काळसा सर्पण करता नमस्कार जीवनासाय आमच्या काळसा सर्पण करता नमस्कार Alleluia 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 पवित्रत्या परक्रीता करता स्तुती आराधा पवित्रत्या परक्रीता करता स्तुती आराधा पवित्रत्या भुसुंडरा करता स्तुती आराधा पवित्रत्या भुसुंडरा करता स्तुती आराधा अज्ञान रावता कुरपेन बरताय सर्पण करता नमस्कार अज्ञान रावताय कुरपेन बरता सर्पण करता नमस्कार Alleluia 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 Erga Jesu 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 Stuti Jesu Stuti Jesu Stuti Jesu Stuti Jesu Stuti Jesu Aradan Jesu Aradan Jesu Aradan Jesu Aradan Jesu Aradan Jesu Alleluia 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 स्तुती करा वरता तरा देवार कार्य देवाचो कारवड्या हरका जेजो आयसो दीस लागते जेजो तुका आमकां काडलाय जेजो तुवें सगळें बरेपण आमकां केलाय जेजो वरच्या मोगार तुवें दिलें सगळें बरेपण वाकाडटा जेजो तुज्या आमाले रक्ताच्या बळार तूं आमकां भरलाय जेजो 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 तूं आमकां खंयचें ना म्हणा नाय आज तुवें केल्या सगळें बरेपण आमी वाकाडटा कितेंय सोडून आमचें तें घडला ही पिडा आमच्या जायना ती सगळें त्या खातीर तुका कळटा तुका कळीत आसा जेजो आमच्या समस्या तुका कळीत आसा आमी कितें सांगला तें तुका कळीत आसा तें सगळें आशिर्वादीत जावच्या तुका आमी आभार मानता हार घालता देवास म्हणटा ओया तस जेजो आमच्या मुखार आमकां मेळोंक आयला तो
आणि त्या जेजू लागी असताना ताची स्तुती करचे आणि गाण्याचे अगला म्हणचे वंदन करचे नमस्कार करचे वरते भाग आमकां ताणें पाव केला आज मगाच्या पावनांनी बडी न्हू आज सोम्या मुखार आमी आसतना कितें सुणे आमकां ना कित्याक सोमी पुरो जायत्या जाणांच्या जिवनांत तुमी पळयलें जाल्यार तो आसतना कितल्या आपरबाई तरान ताणें ताका सांबाळला आनी बरें केलां म्हणलें तुमी आयकलां आणि त्याच प्रमाणे आज जेच्या वरत्या मोगांत आमी व्हरता आसतना आमचे तकले बागाव्या सोम्या मुखार आमी एक जावया सोम्याक आराधन करया नमस्कार करया संपूर्ण आमचे जीवन सोम्याक आमी समर्पित करया जेसू नामा करता आमकां समर्पिता मो तुस करता सगळे आमी उबी रावया मोगाच्या अर्गां दिता आसतना स्तुती करता आसतना कसले बनपास आसल्यार ते निकळोन वेताले खंयचे बनपास जावन उरनान मोगाच्या न्हू सांग बरा तडबडे आमच्या जिवनांत आमी जायते चुकी केल्यात हेरांक आमी वायट मागलां सांग बरा आमच्या भुरग्यांक वायट मागलां आज देवाक तें कळीत आसा वय जाल्यार आमी देवा लागीं सांगचें देवा आमी हें केल्लें पातक आमकां बक्षी आनी तुजी स्तुती करतना आनी मुखार आमी तशें करिनासतना रावच्याक कशेंय तसले नाका जाल्यार वायट ओडण्यो आमच्या थंय नाका जाल्यार पातकांचे चारो आनी आमकां त्या वायटाक वचचो जेवसारची विदोळी सगळी पयस करच्याक जेजूचें नांव काण देवाच्या वरत्या मोगान सगळी स्तुती करया देवाक अर्घ दिवया देवाक दिनवास्या पान संख्या 129 129 ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೇ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಐಶ್ವರ್ಯನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಸರ್ವವನ್ನು ಆಳುವವನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಸರ್ವವನ್ನು ಆಳುವವನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನಯ ರಕ್ಷಕನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ
ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೇ ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೇ ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಉನ್ನತ ದೇವ ನೀನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವ ನೀನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಉನ್ನತ ದೇವ ನೀನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವ ನೀನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚಕನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ಬಾಳ ಜಯವು ನೀನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೇ ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಕದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೇ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ Hallelujah, 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 hallelujah. Please do. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. सगळे आमी हळटार बसया मागाच्या दिश्ट आमची लव्या त्यात सम्याचे सुवैर त्या सम्यान आमकां जापयला त्या मापान ताच्या सांगात आसूं कितल्या वर्तें बाग सद्दां आमी ताच्या सांगात आसतना कितले आमी वाड जाय आशिल्ले त्याच देवासपणांत आनी पवित्रपणान कित्याक आमी वाडोवंक ना म्हळ्यार तसले रूस आमचे थंय ना तसले रूस आमी खण घेवंक जाय आनी आज मोगाचे भावान आनी बेडिनो त्या सम्याचेर तुमची दिश्ट लायात सगळो मेळटा जेजू थंय तुमची दिश्ट लायात तो जेजू तुमकां पळयता आनी सगळ्यांच्या काळजांत ती कितें आसा तें सगळें तो जाणा सगळ्यांच्या मनान कितें आसा तें तो जाणा कित्याक जेजूक सगळें कळीत जातालें आनी त्या प्रमाणे तो थोड्यांक अशें उतर दितालो की ताचे काळजां मनां संपूर्ण नव्यान रुपीत करच्या खातीर तें उतर तो दितालो
आणि त्या देखून ताणें सांगलें जावन आसा फारिसेवांक जें कितें भायलें सुद्दाचार तुमी पाळटात तें तितलें गरजेचें न्ही, भितरली नितळाय भोव गरजेची. त्या देखून भितरली नितळाय आमच्या काळजाची, आमच्या मनाची, आमच्या कुडीची, हे सगळी कूड ताचे व्हरते दिरवें. देवान आमकां रसूंक नातसलें जर ही कूड आसतनातली वत मातलो हे काळीज आसतनातले जीव आसतनातलो. ह्या खातीर मोगे बान आनी बेडीन देवाक घालियात. सांगात ताका कितल्या बऱ्या तरान तुवें आमकां रचलां जेजू, कितल्या बऱ्या तरान तुवें आमकां सांबाळ्ळां जेजू. आज ह्या बरेपणान तुवें आमकां हाडलें आसता, खंडीत जावन आमी तुका आभार मानता जेजू. कित्याक जेजूचो अधिकार आमकां कळीत आसलो जाल्यार आज आमी इतल्या सुखीदाडीन पडतना दिल्या. जेजूचो अधिकार आमकां कळीत आसलो जाल्यार आज वर्त्यान वर्ते अजपाचे अजप आमी जावंक पावतल्या. कशें तेत सीस जेजूच्या कश्टांक वांटेली जाता आसतना जेजूची पदवी आनी महिमा तांचे थंय परगट जाली की तशें आमचे द्वारे जेची पदवी आनी महिमा परगट जावच्याक जेजून आमकां आपोवणें दिलां. तें आपोवणें घेता आसतना देवाक एक घडीभर अर्घां दियात. अर्घां दिवचो वेळ आपुरबाय तरान आमी सांबाळटा आसतना सुमिंत आमच्या सांगाता आसता, आमच्या सांगाता तो रावता आनी त्या वर्ता जिवितांत आमकां तो भागीदार करता. मागीर बावन आनी बेडीनो कितलें वर्तें भाग आमचें, कितलें वर्तें भाग ताणें आमकां दिलां आनी तसलें भाग्य दिलें आमी कशें आसोंक जाय म्हणून जेजूस आमच्या काळजांनी घालता तो मोग तो आमकां शिकयतलो. कित्याक आमकां कळीत आसा मोगाच्यान जायते बटी जेच्या वर्ता जिवितांत ताणें कोणाक सक्कडी बरें करून चिंतिल्लें ताका सगळ्यांक ताणें आपयल. तेच समारेच्या स्त्रियेच्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार जेजून तिका बरें करूंक आपयलें. कशें आपयलें? ताणें आपयता आसतना वर्त्या मापांत तिका आपयलें. आयलो तर तिका मेळोंक, तिका अपराध मानूंक न्ही, गुन्यांव मानूंक न्ही, तुवें तशें केलां अशें केलां म्हूण सांगूंक न्ही. जेजू तिच्या लागीं धांवन आयलो, त्या बाय लागीं तो राखोन आसलो तिका आनी ती ते येता आसतना जाली ती बदलावण. त्या देखून जुवान सोंच्या 4 वळींत जेजून म्हणली उतरां आबरबायची तिका. तो म्हणटा हांवें दिल्लें तें उदक तुजें तें एक जर सावन उमाळोन येताली आनी ह्या वेळार ती म्हणटा म्हाका तें उदक दी. आनी जेजू तिका म्हणा लागलो तुज्या घोवाक आपण हाड. आनी तो कोण म्हण कळीत नातल्या देखून कितें केलें? तिणें पोट मारलें तिणें चिंतलें कांयच कळचें ना आपणाची जिवत. पोटी मारले आनी म्हणा लागले म्हाका घोव ना. आनी त्या वेळार जेजून म्हणली उतरां आपुरबायची येदळ 5 घोव तुका आसले, आतां तूं आसाय पळय तो सोवो तुजो न्ही, तुवें सांगचें सारकें. तिका खंडेम करूना जेजून, गुन्यांव मानूना, अपराधी म्हणना, म्हज्या मुखार रावन पोटी मारताय की म्हणून बेश्टो ना. तेजे बदलाक तो म्हणा लागलो वो आसा पळय सोवो तो तुजो न्ही. त्या उतरांनी कितें उमाळोन आयलें आनी कितें जालें? ती उतरां समारीच्या स्त्रियेच्या काळजाक नाटवली. समयाचो मोग तिणें अनुभव केलो. सम्यान ती उतरां म्हणटा आसतना तसो मोग उमटून म्हणल्या बरी वचून तिच्या काळजान रिगलो आनी थंय तिची सुटका जाली. आनी ह्या वेळार तिणें कितें केलें? तिचे कडेन आसलो कोळसो कांड उडयलो. खांड उडत ती धांवली. कित्याक म्हळ्यार आनी मुखार तिका उदकाची गरज नासली, कित्याक सम्यान तिका दिल्लें उदक आसा जिविताची झरी. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवनांत जिविताची झर आमच्या थंय ती देवली जाल्यार सदांच व्हडली जाल्यार कितलें बरें आसा. जिविताची झर जावन आसा तेच जेजू क्रिस्ताचे वर्ते तें जिवीत. तोच जावन आसा आमची तान भोगोवचो, तोच जावन आसा आमचें थंय कितेंय उणेंपण आसा तें भर्तिकान दिवचो. त्या देखून ती स्त्री त्या वेळा भियोंक ना. जेजू कडेन झगडे करूना. तूं कोण म्हाका सांगोंक हो सवो म्हजो न्ही म्हण तुका कितें आर्ग्युमेंट ना. कशें हात हांवें ये वेन एकामेका अपराध मांडलो गी, सरपा वयर अपराध मांडलो गी, तशें तेणें मांडूं ना.
तिने म्हणना ते कारण हे कारण म्हणजे सिच्युएशन तुका कळिता की म्हण विचारू ना ताच्या बदलाक जेजून तिच्या काळजांत आपणाचो मोग ओतुल्ल्या तावन तिका कळीत जालें हो जावन आसा मेस्सिया, हो जावन आसा मेस्सिया. आनी ती धांवली आनी सगळ्या लोकांक जेजू लागीं आपण हाडी लागली. पळया ती मात नाही, सुटका झाली सगळ्या त्या शहराची आनी सगळ्या लोकांक जेजू लागीं आपण हाडून आयली. म्हणा लागली ताणें म्हज्या जिविताचें सगळें सांगलें. मगेच्या बानान बेडेन थोडे फावटी आमकां जायते कश्ट मारतात, कोड मारता. कालच्या दिसा एक भुरगो आसलो आमच्या रेतीरीत ब्रेस्तर दीस म्हाका मेळोंक आयिल्लो आनी कोणा कडेन तो उक्तो जायनासलो. ह्या वेळार हांवें ताका विचारलें कितें सांगोंक जाय, कांयच ना म्हणा लागलो. उपरांत हांवें ताका विचारलें कोणें तुज्या क्लासमेटांनी तुका इन्सल्ट केला, कितें केलां? तो म्हणा लागलो वय हांवें एक ल्हान सूट केल्ली, ह्या खातीर हे सगळे म्हज्या घरा लागीं येवन सगळ्यांच्या मुखार म्हाका दिंबी पडोवन सॉरी म्हणोंक लायलें. तें म्हाका आसुनी ओपन घेवंक हांव तयार ना. म्हाका जालें इन्सल्ट, हांव ताका पाटी दितलोच. ह्या खातीर तो कितें करता की म्हळ्यार मोगाचें न्हू जायते ती इन्सल्ट उणेंपण ताका भोगलें ताणें तें ओपन घेवन एक्सेप्ट करूं ना. ह्या देखून कितें जाता पळया हप्त्या हेवटी 2 हप्त्या हेवटी अशें तो पियोण्याक वळख जाता. फकत 21 year old. ताणें केल्ले कोर्स सगळे सोण तो गेला. खंय जाला तें इन्सिडेंट जाला. त्या उपरांत तो ते कोर्स कंप्लीट करिना, कामाक गेला. 1 म्हयन्या भितर तो पाटी धांवन आयला. कित्याक ताच्या मतींत आसा तेच रिवेंज, ताच्या मतींत आसा तेंचो इन्सल्ट, ताका उणेंपण भोगलां. ह्या वेळार ताका हांवें सांगलें सांग म्हाका सगळें उक्तें कर, सांग कितें जालें. ताणें सविस्तार तें उक्तें करतना ताका हांवें सांगलें हें तुवें कितल्या जाणां कडेन सांगूंक जाता तितल्या जाणां कडेन सांगूंक जाय. कित्याक थोडे फावटी आमी चिंता अवमान, अपमान, अपराध जेजून कितें म्हळें हें सगळें तूं सोंसतना तूं म्हजो, तुकाच म्हज्या कुर्सार तुवें उमकळयलाय म्हणटा जेजू. तुवें हें सोंसतना अपमान, अवमान, कश्ट, पिडा, वळवळे, खळवळे हें सोंसतना तुवें काय कितें केलाय? तुवें म्हज्या कुर्साक तुकाच उमकळयलाय. आनी तें जावन आसा आमचें जिवीत. त्या देखून मोगाचें न्हू तुवें पळयतात बार्तिमेय बरो जालो, दिश्ट मेळ्ळी. ताचे उपरांत तो सोम्या फाटल्यान गेलो. सोम्या फाटल्यान वेचे म्हळ्यार आपणाकच समर्पीत कर, आपणाचो जीव सोम्या खातीर दिवचो. बार्तिमेयान ना म्हणो ना. दिश्ट आयलो उपरांत तो ताच्या फाटल्यान गेलो म्हणटा इवांजेलिस्ट आमकां म्हणटा ताच्या फाटल्यान गेलो. कित्याक ताका कळीत आसलें हांव हाच्या फाटल्यान गेलो जाल्यार ससनाचो जीव म्हजो आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. मगाच्या बानान बेडेनो त्याच प्रमाणे अधिकार आसा सोम्याचो, अधिकार आसा देवाचो, अधिकार आसा त्या तिंद्रादीचो आमच्या वयर. त्या देखून आमी केन्नाची भियोवचें नाका, भियोन लिपोन बसचें नाका. ती एका दोळा लिपोन बसली जाल्यार म्हाका इन्सल्ट जालें, जेजून म्हाका इन्सल्ट केलें, म्हजें हें सगळ्यांक कळीत जालें म्हूण सांगोन भितर धांवल्ली जाल्यार तिका सुटका मेळटी नातिली. सगळें शहर जेजूक वळखत नातिलें. एकच एकाचे बायलेचे ह्या स्त्रियेचे धैर सगळें ओपन घेतले निर्णय. सांग बरो म्हाकाचे न्हू जायते चुकी आमी केल्यात. हांवें पयलें सांगलें बरी जायते आमी आमच्या भुरग्या वयर नाका जाले उतरां उलयल्या, कितलेशीं उतरां उलयल्या. सांग बरो राग येतना थोडे फावटी तांणी सांगलें आयकनासतना आमकां दुबळीकाय आसली. त्या दुबळीकायांत थोडे फावटी आमकां कितें जाता म्हण कळीत जायना. त्या वेळार आमी कितें 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 सांगलां. आनी ह्या देखून आमच्या भुरग्यांक कितले कश्ट जाल्यात मोगाचे न्हू, कितले त्रास जाल्यात, कितल्या कश्टान तीं सांपडल्यात. त्या खातीर आमी मागया तांच्या खातीर. आज प्रत्येक तरान देवा तुवें दिलें तें वर्तें देणें ह्या सक्रामेंताच्या आराधनांत आसचें. ह्या सक्रामेंत आराधनांत जें कितें नेगेटीव आसा, तें कितें नेत्यात्मक आसा, तें सगळें आमी ताका दिवचें. जेजूची पॉझिटीव एनर्जी आमी वोण घेवची. तितलेंच आज आमी करचें. आमच्या भुरग्यां वयर कितें तो प्रभाव जाला नेगेटीव, तो सगळो आमी काडन त्या भुरग्यांत पयस सरोवच्याक सोम्याचो त्याच पवित्र सक्रामेंताचो पावर आमी आमच्या भुरग्यांक धाडचो. हें आमी परत 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 धाडटना
जायतें बरेंपण जातालें. ADHD अटेन्शन डेफिशियन्सी हायपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ह्या भुरग्यांक आमी जायती थेरापी तें हें म्हूण आमी धांवता. मगचे भावन आनी भयणीनो, जायत्या जाणांक हांवें दिवचें एक सजेशन, वसा यासाका लागीं वसा, ताचे ते मागले हात तांतू त्या यासाकाक आपुरबायेतरान तेज्या तकलेर दवरा आनी पळया कितल्या आपुरबायेतरान देव तांकां आपुडटा. आज तुज्या उणेपणांत देव तुका बर्तिका दिता. देवाचें आशिर्वाद भियेनाका. त्या देखून मागचें आनी आशिर्वाद दिवचें चड आनी चड मापान तुमच्या भुरग्यां खातीर मागचें. एक विपर्यास कितें म्हळ्यार रेतेरीक येताना आमी आमचे सगळे कुटुंब हाडून येना. आमी येताना एक एकली येता. आमच्या डिवायनांत तांकां विचारतात पाद्राब. हांव चड जावन विचारना कित्याक म्हळ्यार म्हाका ते परिस्थिती कळीत आसा समजता म्हण न्ही हांव ते सवाल दिसना. पूण उरले पाद्राब जायते जाण विचारतात, तूं कित्याक एकलो, तुजी बायल नातली गी, सक्रामेदान काजर जाताना तूं एकलोच आयल्या तुका देवान आशिर्वाद गेल्लें, त्या देखून पाद्राबान तुजें काजर एक सुऱ्याक केल्लें गे म्हण विचारतात. आमी जायते फुडें आमचें कुटुंबार नांव कित्याक आमकां जायत्या जाणांक तें नाका. कालच्या दिसा एक आवय आनी भुरगे आयिल्ले आनी ताका हांवें म्हळें, बाये तुज्या न्हवऱ्याक आपण हाडलें जाल्यार कितलें बरें आसलें बाये. कितें म्हणा लागली, म्हजो मांव आसा न्ही फादर, ताची साखरी करूंक आसा. फाल्यां सकाळीं दुबय तें काजार आसा तुज्या दुयेचें म्हळ्यार मांवाक तें उखल व्हरताय गी, विमानान घालताय गी, कोणाक अपॉयंटमेंट करताय म्हण विचारलें हांवें ताका. वय फादर नेक्स्ट हांव येता फादर, नेक्स्ट केदाळ येताय म्हण म्हाका कांय कळीत ना, तें तुका आनी तुज्या देवाक मात कळीत. कित्याक म्हळ्यार काल एकली आमच्याच रेतीर मंदिराची एकली स्त्री आसली, तिणें त्या डिवायनाक येवचे आफ्टर 30 years, तरणाटी, शी मे बी ओनली इन 50s, आफ्टर 30 years, तर त्या वेळार एपटी गेल्ली आफ्टर 30 years. मोगाचें न्हू, आमचें जीवन आपुरबायेतरान जावच्या, एक कुटुंब जावन वचून आशिर्वाद घेवच्याक आमी तयार जाल्या जाल्यार देव वत्या मापान अजपाची अजपां आमच्या कुटुंबांनी करतालो. तो जेजू आमचें थंय करतालो. तर आज ती येवना जावंक पुरो, तुज्या कुटुंबाचें सगळें समर्पण जेजू वयर कर. सांग ताका, जेजू एकदोळ आमी चुकोन पडल्या, म्हजीच चूक जाल्या, हांव हांगा आसा, बक्षाणें मागता आनी म्हज्या कुटुंबाक घालें तें कितें वायट मागलें वायट घालो तो सिराप कळीत नासतना तो सगळो सम्या तो खांड न्यूट्रलायज करी आनी आस्तवनो आशिर्वादांचो शिवर म्हज्या मारिपात म्हज्या कुटुंबाक पावो जावं दी. काळीस मुझे तुझ्या काळजान एक सावंगी सोमिया मोचे मो तुझ्या काळजा बरी जावच्या सम्या मोणांत ये सावनी काळीस मुझे तुझ्या काळजान एक सावंगी सोमिया सांग मुझे सगळं तुझ्या काळीस तुझ्या मोड तुझ्या मोणांत ये सावनी मुझी मेटा तुझ्या मेटाणी ये सावनी मुझी जीनी तुका अर्गा गे सावनी मुझी मेटा तुझ्या मेटाणी एक सावनी मुझी जीनी तुका अर्गा गे सावनी काळीस मोचे तुझ्या काळजान एक सावनी सोमिया मुझे मो तुझ्या मोणांत ये सावनी आशाई मोची सौम्या सावकाव तुझे तुझ्या बरी जावच्याक सम्या चिनींबर आशाई मोची सौम्या सावकाव तुझे बरी करजिनी हिरो पात सदा तुका मानोची काळीस मोचे तुझ्या काळजान एक सावनी सोमिया
मुझे मोह तुझ्या मोडात ये जाऊ दे. चिंतानी करण्यानी मोच्या दिवच्याक सात्या मोगात तुझ्या. चिंतानी करण्यानी मोच्या दिवच्याक सात्या मोगात तुझ्या. बोळादी करत मेचेरी लालेन म्हाका घालते बोळी. काळीस मोचे तुझ्या कळसावरी जाऊ दे सम्या सगळ्याचे काळीस हळ्यातल्या भुरग्याच्या काळीस तुझ्या कळसावरी जाऊन छान माझ्या मन तुझ्या मनावरी जाऊन छान. चल आशीर्वादाचं शिवर बरे पण या कळसाचा मनातार वळच्या तुझ्या कळसात एक जाऊ दे सोमिया. मुझे मोह तुझ्या मोडात ये जाऊ दे. एक घडीभर उभे राहिल्या कडेन मी मागया मगाच्या मागे आमच्या कुटुंबा बसत आमच्या कुटुंबात जाऊन दी आशीर्वादाची एक बो आपरबाईचे पिडार. आमच्या कुटुंबात जावंक पावो दी सोम्याक मानवा सारकी. आमच्या काळी जावंक पावो दी त्या सोम्याच्या काळजा बरी एक नितळ काळीज रसून दी म्हाका हे देवा म्हण आमी मागता. जायते फुडें आमी म्हणटा जेजू बरें आनी कालत्या काळजाच्या खर काळीज म्हजें तुझ्या काळजा सारकें. आणि त्याच प्रमाणे जेजू बऱ्या आनी कालत्या काळजाच्या घर म्हजें कुटुंब तुझ्या काळजा सारकें. जेजू बऱ्या आनी कालत्या काळजाच्या सगळे म्हजे भुरगीं तुझ्या काळजांत एक जावं दी. आनी आमची भुरगीं तुझ्या मोगांत एक जावं दी. तांची कितेंय आसूं दी तें नाका जाल्यार वायट सवय वायट चाली जावंक बरो तांणी नानंत तरांनी आसलो तो खाली जागो तसो एम्प्टी स्पेस बरोवंक पळयतात. आज जायतीं जाणां आयपॅड मोबायल नाका जाल्यार आसलेलपणो नाका जाल्यार पियोणे तेच गॅमलिंग नाका जाल्यार सिगरेट ड्रग्स खंयच्या खंयच्या वायटांत आज बरोवंक पळयतात. लिव्हिंग रिलेशनशीप आणि त्याच प्रमाणे ह्युमन सेक्शुअलिटी लेस्बियनिझम कितें सकडी आज आमी नाका जाल्ल्या वायटान वेतांव गी आमचें जिवन आमी जवसाच्या हातांत विकून दिता. म्हगे भावन आनी भयणीनो आमी अशें करता आसतना कितें जातालें. जायते जाणांचें आमचें जिवन पिडार जातालें. जायते जाणांचें आमचें कुटुंबां अर्दी गोरी मोडली कुटुंबां जातालीं. माग मोगाच्या भावा आनी भयणी ह्या वेळार माग एखाद्या वेळार तुमची भुरगीं हांगा आसात तरी तुमचे आवय बापूय हांगा आयल्यान तर आवय या बापूय ती भुरगीं त्या आवय या बापाय लागीं येवं दी. कोणी भुरगीं हांगा आयल्यात भुरगीं म्हळ्यार व्हडां जाल्यार ती भुरगींच तुमच्या आवय बापाय हांगा आसात तर तुमच्या आवय बापाय लागीं येवन रावात. कोणी भुरगीं आयल्यान तर भुरगीं म्हळ्यार व्हड जालीं जावं दी तुमच्या आवय बापाय हांगा आसात तुमच्या आवय बापाय लागीं भुरग्यांनी येवन रावचें. कित्याक व्हरतो वेळ वो जावन आसा आशिर्वादाचो आशिर्वाद दिवचो आनी आशिर्वाद घेवचो. त्या देखून मोगाच्या भावन आनी भयणीनो सांग बरो तुमी एक सुरी एखादो आयल्यात जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक मागोवंक तुमकां अवकाश आज आसा. आज आमच्या खातीर म्हज्या खातीर न्हय हांव मागतलो हेरां खातीर हांव मागतलो म्हज्या कुटुंबा खातीर हांव मागतलो म्हज्या सेस समार आसलेल्या भुरग्यां खातीर हांव मागतलो आज सगळे कोण सगळी आड वाटेंत आसात जावं बरो नानान ताचें बॅकग्रावंड ताचें बरें नातलें नानंतर ताका बरो मोग मेळना आमकां तो मोग दिवंक कळीच जावना आवयच्या गर्भांत तावनो आजून पर्यंत तसलें मोग मेळनासतना मोगाच्या सोजनेर आसची मोगाच्या आबार आसची नानंतर तरान लैंगीक त्रशेक वळख जावन लैंगीकपणांत हेरांनी ताका दुरुपयोग केल्ली त्या प्रमाणेच आनी आमचे थंय थोड्या वस्तूंचो अभाव जाल्ल्या देखून म्हाका ते वस्तू मेळनात ते वस्तू मेळनात म्हणून आज जायते जाणां आमी खर गताव
ल्हान आसतना म्हाका तें दिवना हें दिवना, म्हज्या आवयन म्हजो मोग करना, म्हज्या बापायन म्हजो मोग करूना, म्हाका म्हज्या टिचरींनी बरें करून पळोवना, म्हज्या सहपाठींनी म्हाका बरें करून पळोवना, म्हूण आमी पुरपुरच्या बदलाक ते सगळे आमी सोम्या वयर दिवन सोडया, सोम्याक दिवन सोडया. तसले तुजे कसले गायी तुजे ते आसा जावंक बरो, तुज्या मोतीन जावंक बरो, तुज्या काळजान जावंक बरो, तुज्या मनान जावंक बरो. असले गाय असो न्हू, आमी गायेली काळजां जावन आजची येता तर ते सगळे आशिर्वाद सोम्याचे आमचेर वच्चाक ह्या वेळा आमी मागया. प्रत्येक तर आमी मागया देव ताच्या वरत्या मोगान आमकां बरो दी. सोमे ताच्या आमली रक्तान आमचे ते आसले ते गाय धुवन काडून दी. आमचे ते आसलो तो खाली जागो सोमी मात्र भरती करूंक शकता, शिवाय दुसरो कोणी भरती करूंक शकना. दॅट एम्प्टी स्पेस नो वन कॅन फिल, मनी कॅनॉट बाय. तुझे पैसे तो जागो भरती करूंक शकना. तुजी ग्रेस्त काय, तुजो जागो, तुझे वडपण, तुझे डिग्री आणि तुझे कितें खाम तो जागो भरती करूंक शकना. आसलो तो खाली जागो भरती करता एकलोच सोमी मात. त्या देखून त्या समार्याच्या स्त्रियेचो खाली जागो एम्प्टी स्पेस जेजूच्या मोगान ताणें भरती केल्या तेन्ना ती आपलो कोळसो काण उडयता आनी म्हणटा आनी मुखार म्हाका ह्या कोळशाची गरज ना. बार्तिमेय ते आसलो तो खाली जागो, बार्तिमेयान बावडतान जेजूक पळोवन ती दिश्ट मागता आसतना जेजून तो खाली जागो भरती केलो. आनी त्या वेळार बार्तिमेय आपले दिश्ट मेळच्या पयलेंच आपलो तुवलो काण ताणें उडयलो, तो जागो ताणें सोडलो आनी तो धांवलो जेजूक मेळोंक. कित्याक येतोच जेजून तो खाली जागो भरती करून दिल्लो. मगेच्या भावान आनी भयणीनो, आमच्या जिवनात असलो तो खाली जागो आसा तरी आमी केन्नाच संपूर्ण आमची आशा भागोवंक शकचे ना. कित्याक ह्या संवसारी वस्तूंचेर, ह्या रक्तमासाच्या वंदवण्याचेर, ह्या पुसलवण्याचेर, ह्या दावलताचेर तुवें तो जागो तुज्या काळजांत आसलो एम्प्टी स्पेस तो भरती करूंक तुका जायना. भरती करतलो आसा एकलोच तो क्रिस्त. त्या देखून तुजे दोनी हात काड ह्या वेळार तुज्या काळजा वयर दवर. जेजू मोगळा बापा तो खाली जागो ह्या वेळार भरती कर, भरती कर. सांग पुरो हांव त्या वायट सक्ते फाटल्यान धांवला, वायट सवया फाटल्यान धांवला, नाका जाल्यार वायट पातका फाटल्यान धांवला आनी म्हजें वडपण लेगून ह्या संवसाराच्या रक्तमासाच्या वंदवण्या वयर, ह्या पोकळ दौलते वयर, दोळ्यांच्या पुश्टलोणे वयर, म्हज्या इच्छा शक्ती वयर म्हाका तें जाय हें जाय म्हळ्यार त्या वस्तूंच्या मोगा वयर आनी ह्या संवसारांत आसा कितें लौकिकच संगत्यो ताच्या फाटल्यान हांव धांवला जाल्यार, लौकीक वस्तू फाटल्यान हांव धांवला जाल्यार ह्या वेळार सोम्या ते सगळें तूं उमटून काड. म्हज्या कुडी जावन, म्हज्या काळजां जावन, म्हज्या जिवा जावन, म्हज्या मोती जावन तें सगळें पयस काड. तुजो मोग म्हज्या थंय तूं भर आनी संपूर्ण तरान तूं म्हाका नितळ कर, निर्मळ कर तुज्या वर्त्या मोगान भर. हें गीत आमी गायतना मोगाचें न्हू, मागा आसलो तो एम्प्टी स्पेस खंयच्या खंयच्या तुवें भरला जाल्यार गुन्हे हांव मानिनाका, अपराध मानिनाका, इतली वर्सां म्हजी वेस्ट जाली न्ही म्हणनाका. आज ह्या घडये तुका जेजून ताच्या मोगान भरलो तर ते एम्प्टी स्पेस जागो भरती केलो तर, खाली जागो भरती जालो जाल्यार पुरो तुजें जीवन सार्थक जावन नव्या जिवितान तुका जियोंक जेजू पावो करतलो. आमची कुटुंबां तुका दिता, तुजे कृपेचें बेसा वय जेजू आमच्या कुटुंबाचेर, म्हज्या वय कुटुंबां म्हज्या भुरग्यांचेर घाल ते बेसावा. तुजे कृपेचें घाल बेसा. ओ जेजू, ओ जेजू, ओ जेजू, ओ जेजू, कुटुंबां तुजे सारकी आसलो जागो खाली जागो भरती कर. ओ जेजू, ओ जेजू, ओ जेजू, कर आमकां तुजे सारकी. कर आमकां तुजे सारके. जेजू तूं आमचो पोरवोसो, पोरवोसो केन्ना निराशी करिना. तो जावना सायतीर मोग आमचो, आमचो आसरो तुमचो. जेजू तूं
आमचो परवोस आमचा वर्त पातळी तोच जेजो तू सावणा सायतीर मो आमचे सुख तू जावन आसा जेजो ओ जेसू ओ जेजो ओ जेसू ओ जेजो कर आमकां तुजे सारकी ओ जेसू ओ जेजो ओ जेसू ओ जेजो कर आमकां तुजे सारकी कर आमकां तुजे सारकी हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. मग छपान आणि बिड्यानं जायते बडी आम्ही केली चूक इतलीच हेरांक बरें आमी मागोना ह्या वेळा तुमच्या हाताखाला हाडचे तुमच्या सगळ्या भुरग्यांक दुसरें कोणूच नाका तुमचे सगळे भुरगीं जांग बरो टिचरां मास्टर आसा जाल्यार तुमच्या हाताखाला येवची भुरगीं आनी तुमची भुरगीं तेच कॅटकिजम आमी शिकयता त्या वेळा त्या भुरग्यांक आमी कितले बडी जोर केला कितें पुरो सांगलां आमच्या इस्कॉलान आमी कितले पुरो तांकां दूशण केलां कितले बडी तांकां नाका जाल्यार लो उतरान आमी उलयल्या हे सगळे कितले तांकां वर्ते परिणाम केला गे आमकां कळीत ना तुज्या भुरग्यां वयर कितलो परिणाम तुवें उलयले उतरां जाल्यान आमकां कळीत ना तर मग बान आणि बिण आज अरियकल्यान एक आशिर्वाद आमच्या भुरग्यांक जावच्याक आमी मागोंक आसा ह्या वेळार सगळ्यांनी उबी रावचें आनी तुमचे दोनी हात सक्रामेता मुखार विस्तारोवचे जाता जाल्यार त्या हाता पोंदा सगळीं तुमची भुरगीं हाडचें तुमच्या मोतीन तांकां हाडचें आनी ह्या वेळार कितल्या भुरग्यांक कितें सांगलां तें आमकां मुख्य न्हय खंयच्या भुरग्यांक म्हज्या तोन कांय अपाय जाला म्हज्या हातान कांय वायट जालां म्हज्या देखून म्हज्या उतरां देखून तांच्या जिवान आज एका एका रिती पासळ्ळा एका एका रितीर वायटान ती आसात वायट वाटेन ती आसात तांच्या जिवनात बरेंपण जावना कश्ट जात पिडा तांकां आयल्या तांचे कुटुंब आज बरें समाधानान ना तांच्या भुरग्यांक जायते बरेंपण लाभना तशें म्हज्या जिवनांत हांवें तांचेर उतरल्या त्या वायट उतरांचो परिणाम तांचेर जाला जावंक बरो थोडे फडें हांवें सिरप घाला जावंक बरो थोडे फडें तांच्या लो कितलें इन्सल्ट तांकां हांवें केलां बरो हे सगळें तांच्या कुडी वयर तांच्या मोती वयर तांच्या जिवना वयर तांच्या जिवा वयर तांच्या फुडारा वयर कितलो परिणाम घाला गे आमकां कळीत ना मोगाचें न्हू त्या देखून जेजू मुखार आमी आज संपूर्ण दारान बॉक्साणें मागलां आतां आमी आशिर्वादीत जावच्याक जेजू कडेन आमी मागया जेजू हे आमच्या भुरग्यां वयर एक वर्ते आशिर्वाद तूं वता आसतना आमच्या मारिपात आमी केल्या सगळ्या पातकांक तूं आमकां बक्षाणें दी जेजू आमकां तूं बरें कर जेजू तुज्या मोगान आमकां बरलाय त्याच प्रमाणे आज कोणाक आमी वायट केलां आमच्या भुरग्यांक आमी वायट मागलां आमच्या भुरग्यांक सिरप मागलां हो सगळो पयस रे जम्या आज तिचो आशिर्वाद म्हजे जावन म्हज्या भुरग्यांक देवन जम्या तांकां पिडेत आसा त्या पिडा गूण जावन जम्या ते कश्टान आसा ते कश्ट लुकर जम्या तांच्या कुटुंबान बांदपास आसा कुटुंब एकवटान ना तांच्या कुटुंबान लागीं हाडे तांकां काम मेळना आज तांचे थंय वायट सवय वायट चाली जाल्यार हे सगळे खाण तो पयस रे जम्या जेजू मंगळा बापा तुज्या वरते आशिर्वाद म्हज्या ह्या हातांत वरी त्या भुरग्यांक मेळोनी खंय ती आसोन जम्या तांच्या वरते आशिर्वाद घाल जम्या हालेलुया 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 सगळे आमी दिंबेर पडया मगाचे न्हू देवाचे वरते आशिर्वाद घेवच्याक आमी एरांक आशिर्वाद दिले आनी आतां तेंचे देवाचे आशिर्वाद आमचे वयर तो वता आनी ते आशिर्वाद घेवया Itia voda sacramenta sestang raman करूया पूर्वील्या त्या रूपा बोला नव्यो रीती आधार्या सलवाच्या अस्कत्विस्व्या बाबाटाचे बोल ठेव्या जसे बापा तशेंच पुता उल्हास आणि स्तुतीसा
पोतवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्या हसिता तुका दोघांच्या स्पिरितान सामासमी नावता आमेन. ए देवा विचे सगळ्या मेदा काल तुझ्या कस्टमराचो उगडास तूं आमकां सोडलाय. चड आनी चड करून ह्या पवित्र सगळ्या मेदा असल्या जय मारी पात आमच्या कुटुंबांनी आमच्या भुरग्यां आनी आमकां सर्व हरियक लागीं जाय जाल्यार वर्तें बेसांव मेळटा आसतना आमी सदांच तुज्या वर्त्या मोगान तुका आभार मानूंक तुका दिनवास म्हणूंक आनी खऱ्या कलतेपणान सदांच तुका अर्घां दिवं आमकां पावक कर. जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. दानाचे त्या सवया परी आसात. देवान केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता. जुलियट लोबो मणिपाल, रॉसेल मचादो बॉम्बय, रेश्मा जॉन डिसोजा संतकट्टे हांची आज वेडिंग एनिवर्सरी. जुलियाना डिसोजा आनी कुटुंब कल्याणपूर, शैला डिसोजा पेरंपल्ली, प्रमिला डिसोजा पेरंपल्ली, लूसी डिसोजा आनी कुटुंब पक्षिकेरे, रायन कर्डोजा पांगळा, ऑल्विन आनी बेबी आनी कुटुंब बसरूरू, रायलिन कुएलो शिवमोग्गा, मेल्विन मंडोन्सा आनी कुटुंब पेरमुदे, हिल्डा डिसोजा मुंबई, विल्मा लुवीस कलमाडी, आराधना बोट माल्पे, KS माता बोट माल्पे, विद्या परंपिल संतकट्टे, स्टॅनी सुनीता आनी शेर्विन पिंटो सस्तान, सल्डाना कुटुंब बॉम्बे, शेलिन पुर्तादो ब्रह्मवर, अजय मेलिशा डिसोजा संतकट्टे, सेलेस्टिन डायस मियार. तशेंच मेलविल मतायस नेजार हाका बरी भलायकी मेळोवंक, टायरन पिरेरा हाच्या आत्मकथेर मिस्तिता रॉल्फी पिरेरा आनी कुटुंब कालमाडी, अंजलिन मचादो हाच्या आत्मकथेर मिस्तिता शार्लेट पिंटो आनी कुटुंब कालमाडी, जोकिम डिकुन्ना हाच्या आत्मकथेर मिस्तिता शिल्पा होन्नावर, जसिंता आनी जॉर्ज लोबो हांच्या आत्मकथेर मिस्तिता रिचर्ड कॉड्रस आनी कुटुंब नेजर, नतालिया डिलिमा हाच्या आत्मकथेर मिस्तिता लविना डिलिमा बारकूर, प्रेम आनंद हाच्या आत्मकथेर मिस्तिता मारियास आनी मारिया हाच्या आत्मकथेर मिस्तिता फ्रँकलिन माल्पे. तशेंच तेरेजा फर्नांडीस हाच्या आत्मकथेर मिस्तिता सारिता मिरांदा कालमाडी, गरचाल्मांव खातीर मिस्तिता सेंट जोझेफ बोट माल्पे, नतालिया डिलिमा हाच्या आत्मकथेर मिस्तिता लविना डिलिमा बारकूर, लुवीस आनी सिसिलिया डी आल्मेडा हांच्या आत्मकथेर मिस्तिता प्रमिळा फर्नांडीस कालमाडी, वाज कुटुंब हांच्या कुटुंबाच्या सरिल्ल्या सणां खातीर मिस्तिता ग्रेट मतायस. तशेंच घरच्या आल्मावाक मिस्तिता रूपट बरेटो बसरूर. मोगविण्या संगी आमी आयल्या, संतुष्ट वोंटाणी हरसं पापा तुका, वेदी भोवती आमी जमल्या, स्तुती गावंक तुजी धन्या देवा. देव आनी धनी तूं आमच्या या काळजांत आनी आमच्या या मोनांत, वाकणटा बापा तुका, पेटोवन मोगा उसो आमच्या काळजांत.
मोगाविण्या संगी आम्ही आल्या संतोष पोटानी हसून बाबा तुका वेदी भोवती आम्ही जमल्या स्तुती गाव तुझी धन्या देवा मोगाविण्या संगी आम्ही आल्या संतोष पोटानी हसून बाबा तुका वेदी भोवती आम्ही जमल्या स्तुती गाव तुझी धन्या देवा मुगे शबा भिणेन देवा गाडका देव्या देव सुपकार बोवड्या प्रत्येक तरान देवान आमकां सांगात हाडला आनी तशेंच बॅप्टिस्टाक बरी भलायकी बेगीनच ताणें पाव केल्या खातीर मरियमायेच्या वरत्या मजतीने बेगीनच तांकां चलोवंक ताणें आदार दिला हे सगळें बरेंपण आमी वाखणटा आसतना आमच्या जिवनांत ती अजापां ताणें आशिर्वादा मारिपात आमकां दिल्यान ह्या खातीर आभार मानून पवित्र रचनावी मिसाचें बलिदान माय मगान आतां आमी आराम करुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्याचे क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमची सवय असो जेजू क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज बगेवंच सिसिलिया ओंकार आनी रक्त साक्षीण हिचे स्मरण आमी आज करता प्रत्येक तरान आज आमी सगळ्या सिंगरां पासून मागोवंक जाय द पॅटर्न ऑफ सिंगर्स प्रत्येक तरान भाऊ जॉना खातीर येदोळ मागलें ताकाय आज आमी परबी पाठयता आनी तशेंच कोण सक्कडे आमी गायता हर एकले आमी गायता आमची पर्वत म्हण चिंचे कित्याक सेंट सिसिलिया वर्त्या मापान देवाक गायताली आर्गां दिताली उपकार बावडटाली आनी तशेंच आमच्या जिवनांत जायतें बरेंपण आमी आपणयत आसतना देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर आमी आर्गां दिवंक जाय असलें बरेंपण सदांच जेजू आपल्या बापा सांगात एक जावन संभ्रमतालो आनी त्याच प्रमाणे आमी पळयलें जाल्यार आमच्या जिवनांत तसलें बरेंपण केल्याक बापा आनी पुता मारिपात पवित्र आत्म्याची सगत आमचेर वतुल्ल्या खातीर आमी वर्त्या मापान ताका आर्गां दिवया आमची काळजां मनां सदांच आर्गां दिवची जावन दी सांपावल म्हणटा सदांच संतोश बरी जाया देवा थंय कळमीत आसतना मागणें करता आसतना हर एका सन्निवेशान देवाक आर्गां दिया तेंच आर्गां दिवचें काळीज आमचें जावं दी आमची पातकां वळखून घेवन सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्पदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडान सरून वायट धरून आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून बगेन सदांच अवकार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्पदा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सजनाच्या जिविताक फावो आमेन सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत प्रत्यया देवा आमच्या बापा भगवान सिसिलाच्या स्मरणा दिसा आमी करता त्या मागण्याक दाळपणी कांदी जेच्या नांवाचा कश्ट जग सोसूंक आमच्या पूर्वजां संतोष भोगतालो त्या संतोषान आमची काळजां बरोवन आसच्याक आमच्या दिसा दिसाच्या कश्टाच्या मोगान सोसून आमकां करपा दी अशें जिविताच्या सगळ्या गणितांनी तुजी वांकाणी करून आमकां पावक कर हे आमी मागता आमच्या समेत पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करत हे तुजे सय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता
आणि राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. मक्काबेवांच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. अंत्योक राय उदेंतीच्या प्रांतांनी भोंवतालो तेन्ना पर्शियांत एलिमांस नांवाची एक शार आसा आनी तांतू जायते रुपे आनी भांगार आसा म्हणून ताका खबर मेळ्ळी. तांतलें मंदीर भोव ग्रेस्त आसा आनी तांतू ग्रेकांचो पयलो राय जावन तांचेर राजवटकी चलयल्ल्या मॅसेडोनियाच्या राया फिलिपाच्या पुता अलेक्झांडरान दवरलेल्यो भांगाराच्यो ढाली कवाचां आनी शास्त्रां आसात म्हूण ताका सांगलें. देखून तो गेलो आनी शारा स्वाधीन करूंक आनी ते लुटूंक ताणें प्रयत्न केले. पूण ताच्यान जालें ना, कित्याक शाराच्या निवाशांक ताची येवजण कलीस जाली. ते ताचे विरोध झुजाक देंवले. ताणें थंयचो पळचे पडले आनी निराशेन बरोवन तो बाबिलोनाच्या वाटेक लागलो. तो आनिकी पर्शियांत आसतना ताका ही खबर मेळ्ळी. ताणें जुदयाक धाडलेली सैन्य सोलवाल्यांत आनी तांणी पळापळ घेतल्या. लिसियस व्हड एका सैन्य सभेक गेल्लो, पूण इस्रायलितांनी ताका फाटीं धांवडयलो. आपणा कडेन आसल्या शास्त्रां आनी सैनिका वरवीं आनी आपणे सोलविल्ल्या सैन्यातावन लुटिल्ल्या वस्तू वरवीं तो भोव बळिश्ट जाल्यात. ताणें जेरुसलेमांत वेदीचेर बांदलेलो कांटाळो तांणी मोडून घाला. तांणी पवित्र स्नाना भोंवतणी आदी आसलो तसलो एक उंच पागर बांदला आनी ताच्या शारा बेत जुरा भोंवतणी तशेंच केला. रायान ही खबर आयकतच ताका जींट मारली आनी तो सगळोच कलकल्लो. आपल्यो येवजण्यो निर्फळ जाल्ल्यो ते पळोवन ताका खंतीची पिडा लागली आनी ताणें हांतरूण धरले. जायते दीस तो थंय आसो उरलो आनी खंत ताका परत परत दोसूंक लागली आनी शेवटी आपूण मरचेर आसा म्हणून ताका समजालें. देखून ताणें आपल्या सर इश्टांक आपयले आनी तांकां म्हणलें, न्हीद म्हज्या दोळ्यांतावन पयस गेल्या, कित्याक म्हजें काळीज खंतीन विरला. हांवें म्हज्या इतल्याक म्हणलें, कसले कश्ट म्हजेर आयल्यात आनी कसल्या दुखांत हांव बुडला. तरी म्हजे राजवटकेच्या काळार हांव दयाळ आनी लोकां मागाळ आसलो. पूण जेरुसलेमांत हांवें केल्लें वायट आतां म्हाका उगडासाक येता. हांवें थंयची भांगाराची आनी रुप्याची आयदनां व्हेली आनी कारण नासता जुदाच्या निवासांचो नाश करूंक आज्ञा दिली. हे वरवीं हे कश्ट म्हजेर आयल्यात म्हूण हांव जाणा आनी आतां हांव खंतीन बुडोवन पारक्या देशांत मरता. देवाचे उतार हे. देवाचे वडकार. तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण हांव संतोसता सर्वेस्पोरा. तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण हांव संतोसता सर्वेस्पोरा. सर्वेस्पोरा सगळ्या म्हज्या कळसान हांव तुका दिन वाचता. सर्व तुजी विचित्र कामां वर्णिता. तुजे उदेशी हांव संतोसता उल्हासता. तुज्या नांवाची स्तुती गायता महान देवा. तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण हांव संतोसता सर्वेस्पोरा. तूं मुखार पडटना म्हजे दुस्मान फाटीं सरतात. तुजे मुखार तांचे पांयस पडटनात ते नाश जातात. राष्ट्राक दुमकून कोड्यांक तूं नाश करताय. तांचें नांव सुचारितलेंतलें उमटून उडयताय.
म्हाका सोडवून दिली मग हांव संतोसता सर्वेस्परा तुवें म्हाका सोडवून दिली मग हांव संतोसता सर्वेस्परा. सगळ्यां आमी उबी रावया आनी मिसाचो उद्गार आमी गावया. Alleluia, 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 हालेलुया. आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवार्ते मरिपात उसवाडाक हाडलें. Alleluia, 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. तो वळो थोडे साधुसेव मेल्ल्यांचे जिवानपण ना म्हणटात ते जेजू सर्सेन येवन अशें सवाल करे लागले. मेस्त्री, कोण एकल्याचो भावो लग्न जावन भुरगीं नासतना मरत जाल्यार ताच्या भावान सरिलाच्या स्त्रिये लागीं लग्न जावन मेल्ल्या आपल्या भावाक संतत उत्पन्न करी जाय म्हूण मोयजेन आमकां कायदो बरोवन घाला न्ही. तर 7 जाण भाव आशिल्ले. मालगडो लग्न जालो आनी भुरगीं नासतना मेलो. उपरांत दुसरो आनी तिसरो ताच्या बायले लागीं लग्न जालें. अशें 7 जाण तिचे लागीं लग्न जाले आनी संतत नासतना मेले. शेकी ती स्त्री मेली. तर मेल्ल्यांचें जिवानपण जावच्या दिसा त्या 7 जाणां भितरला कोणाची बायल ती जातली? ते 7 जाण तिचे लागीं लग्न जाल्ले. जेजून तांकां जाप दिली. ह्या कालाचे दादले आनी स्त्रियो मात्र लग्न जातात. पूण मुखल्या कालाचे म्हणजे पुनर्जिवानपणाक योग्य जाल्ले दादल्यो आनी स्त्रियो लग्न करून घेनात वा दिनात. देवदूतां सारकीं ती, कित्याक ती मरनात. ती देवाचीं भुरगीं, कित्याक ती पुनर्जिवानपणांत वांटेली जातात. मेल्ल्यांक जिवानपण आसा म्हूण मोयजेनंत रुजवात दिल्या. जलच्या बोल्या विशयान बरो नासलेले घडे सर्वेस्पराक आब्राहामाचो देव, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव म्हूण तो आपयता. तर तो जिव्यांचो देव, मेल्ल्यांचो न्ही. ताका सक्कडी जिवांत आसात. हें आयकून शास्त्रा मदल्या थोड्यांनी ताका जाप दिवन म्हळें, मेस्त्री, तुवें सारकें सांगलें. ताच्या उपरांत ताका सावलां घालूंक तांकां धैर्य पावलें ना. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. की बापा तूं होवूंडो फाय मोगान तुका आस भेटयता बदलून दये होवूंडो वाय जिविताका दी म्हूण मागता. जिवीत आमचे तुझे देणे तुझे वेणे अर्तारही करते जीवा तुझे कृपेन पेल्या सेवे फोळा भरी. घे बापा तूं होवूंडो फाय मोगान तुका आस भेटयता बदलून दयेन होवूंडो वाय जिविताका दी म्हूण मागता.
म्हज्या मोगेच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पददा देवा बापा मानता तसलें जामणो मागात. हे तुमच्या तंतें बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आगावाक सर्वेस्पोर्त मानून घे. मोगाळ बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडोवं आनी सजण्याच्या सुखा आमी पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. ती सर्वेस्पोरातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. वय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सपद आनी सष्टाच्या देवा सर काळे आनी सत्य आमी तुका दिन वाचोवंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सिसिलिया तुज्या रक्त साक्षिणेन जेच्या पावलांनी सोलोन आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. ह्या बरी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी असं आमच्या सत्कायांत ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्ण पसळटा. देखून सर्गींच्या देवदूता सांगात आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायताव. दरबाराचो सर्वेस्पोर्त सगळ्यांनी संसार गळा तुझ्या वैभवान. ओ सगळी तुकाचे. ओ सगळी तुकाचे. ओ सगळी तुझ्याचे. सर्वेस्पोराचे नावे येता ताका जय जय. ओ सगळी तुकाचे. ओ सगळी तुकाचे. ओ सगळी तुकाचे. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुज्या पवित्रात्म्या धडोन ही नेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगती. आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परिक्षण जाता ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, ही तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सश्टेकराचें रगत पातकांच्या बक्षान मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भवत सगळ परगचुया. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन पोना वरवीं तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जयच्या मरणासणी पुन्हा जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडा आनी सोडची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कूड आनी रगत सतल आमी समेजता. पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडासकार लियो आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुलकार तांकां आनी तुजे इश्टगतेन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मोरये देवाच्या माये संगती आनी ती सोपती भगेवन जुजे भगेवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचेच वरवीं त्याचेच सांगता त्याचेच थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सुम्यान भोव मोगाचे आनी अपूर्वाचे प्रार्थना आमकां शिकयला ते भक्तीन सांगता म्हणुया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझें नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्या पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस परस सर वायटांतले आमकां निवा. दया करून याची वितान सवस्क्या आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडून दरजे क्रिस्ताचे येणे बरोशान तकतेले आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आगातांतले वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या दमदतामुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या पावर्तचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशें परमें तुका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. समेची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सोबे असो. तुमचे सोय असो. माय मोग असो आनी एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कागद कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कागद कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भोव मोगाच्या भाव भयणीनो पळय आमचो स्वामी जेजू हर एका घडये आमचे संगत आसचो आनी रावचो. हाचे जिवनांत ती जायतें बरेंपण ताणें आपल्या बापा जावन आपणयलें. आज आमी जेजू सांगता एक जावन तेंच बरेंपण आपणोक आमकां उलो दिता. जे जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या कसुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. 163. Bodmuche quede orte Sumya tu kaseuche Durbolya karzan mocha Tuka swagat करचे रास्तुचे आनंदाचे दैवी संतोष देऊचे फावो सलामा ते तुझे सवे रावचे सोम्या तुझे पात्यता सदांच तुझे बोरवो
शांतीन प्रीतीन जीवन माझे सदा जियेता सौम्या तुझे आत येता सदांच तुझे भरवसता शांतीन प्रीतीन जीवन माझे सदा जियेता वस्तूचे मोगान दिले करता पोषण आमचे पवित्र गते तुझे झाला पिवन वरते जीव दिवचे दायज ते करे आमचे सरगोण्याचे दिला आमकां बापान ते आतेर एकवटाचे सौम्या तुझे आत येता सदांच तुझे भरवसता शांतीन प्रीतीन जीवन माझे सदा जियेता सौम्या तुझे आत येता सदांच तुझे भरवसता शांतीन प्रीतीन जीवन माझे सदा जियेता प्रार्थया खंडवळ्या बापा तुझ्या पुताच्या मोले कोडीन आनी रक्तान तुवें आमकां पसलाय ताचे वरवीं तुज्या मोगान ती रावंक तुज्या जिवान जियोंक आनी चड आडकळींचे सयत व्हरोन तुजे शीं वसूंक सान सिसिलिया रक्त साक्षिणीक तिच्या परबे समायर आमकां पाव कर म्हण आमी तुजे लागीं विश्वासान मागता आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर पदवेदा दे बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन किसरो वचोने हात क्रिस्ता शांतीन आणि मगान तुमकां धाडटा देवाचे ओळख दयेकर मुखार येवचे आनी तुमची मनाची वात आमच्या पाद्रवतावन तुमी काणगोवची. जुलियाना डिसोजा आनी कुटुंब संतकट्टे. जुलियाना डिसोजा आनी कुटुंब संतकट्टे. अनिता डिसोजा आनी कुटुंब कांजार. निर्मला जयराज डिसोजा संतकट्टे. विन्सेंट अल्मेडा सस्तान. मायकल फर्नांडीस आनी कुटुंब मीरा रोड. तशेंच एडना मायकल डी आल्मेडा केम्मन. आतां हिणें आमच्या कांताराचें बूक बायंडींग करूंक बायंडींग करून दिल्यात. तांकां हांव तुमच्या समेस्तांच्या नांवें देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां समेस्तांक मोगाच्या न्हू कुमक केल्या समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. मरियमाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. आतां आमी दिमी घालया. वेलंकणी साहेबिणीच्या नव्यान आमी करया. काणीचे माये
तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर गणीचे माई तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती गणीचे माई तुझ्या पासून विनंती कर ये बो नितळ अंकारी बो भगवंत त्रिराधीन जेजूची बो निर्मळ आवय जावं ससन जावं तुका विंसून काढली देवपुता तूं गर्भी समोरच्या वेळी तुका बगला अदीक वरत्या आनंद सो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तोच आनंद परत्यान तुका दिवं वा तो आनीकय चड वाडोवंक हांव भोव चड अत्रेकतां एजुकेशनचे भोव मोगाळी माये तुज्या आनंद सो भक्तीन उडास करतल्या तुवें बसयला प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय तुज्या देवपुताचे अपरिमीत काकुळटीचे पातयो आनी आमी मागिल्लें आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससयेच्या दारार हुंडोवन भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतां ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासून विनंती कर देवाची भगवंत खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर न्हय तर म्हाका ती गरजशे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नव्यानांत हांव तुज्या लागीं परतून मागतां ते सवाय ह्या परी आसात बरें काम मेळोवंक बरी सैरीक मेळोवंक वेरिकोस वेन स्पिडाक गूण जावंक ऑस्ट्रेलिया शिकप कंप्लीट जावन बरें काम मेळोवंक भुरग्यांचें देणें फावो जावंक डिप्रेशनांतल्यान भायर येवंक कुटुंबाच्या वडिलांक बरी भलायकी फावो जावंक अनैतीक संबंद सोडूंक मायग्रेन सायनस वर्टिको गूण जावंक आमाल पियोवणें सोडूंक कुटुंबांत शांती आनी समाधान लाभोवंक दिल्ले पयशे भांगार पाटी मेळोवंक काजारी जोड्यांनी एकामेका मोगान जियोंक शांती म्हणलें भयण आयशियोंत आसा ताका बरी भलायकी मेळोवंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक परगांवांची विजा मेळोवंक कोर्ट केस बऱ्या नित्यार्थ जावंक भुरग्यांनी शिकपांत बरें मार्क्स हाडूंक पांयाच्यो शिरो दूख उगूण जावंक हातापांयांनी बोळ येवंक भुरग्यांनी देवबिरांतेन वडिलांक विधेय जावंक घराचें काम वेळार पोंताक पावोवंक मौन परिवर्तन जावंक आनी जिणी बदलूंक दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक ह्या तेसावांक आमचीं तेसावां मेळोवया आनी आमी मागया तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मरिपाक तुज्या मध्यस्थिके थंय म्हाका शिवर्ती पातयेनी उसारूंक हांव खुशी वाडटां तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशीन आसतना ताणें तुज्या कथावीन काळजान पेटयल्या सैम्यावर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां हे म्हज्या मागणेक घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसू भगवंत मरे देवाची मये आमा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या घडी आमेन नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसू भगवंत मरे देवाची मये आमा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या घडी आमेन नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसू भगवंत मरे देवाची मये आमा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या घडी आमेन ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम गाब्रिएल गोडव्यान पयले फावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेले म्हणल्यार प्रणामाक मेळोवंक तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवांत सपाट पडजळीक मोतयां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी वाडटां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ते पडजळान वाडोवन दीत म्हूण अत्रेकतां एदुकेशनाचे बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका बगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां
तुझ्या तुझ्या पदवेदार मध्यस्थिके मध्यस्थिके मारिफात जोंड दे म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां तुज्या मानाक येतपर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयल्लें ह्या मोगा पासत भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां आयज म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोंड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन. सोमयाच्या नांवी आमचो आदार थंड असला सरकाळी संसार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणे आणि म्हजी बाप तुजेशी पावती सोमी तुमच्या सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया हे सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्या आत्म्याक सवकसाय दी अशें कश्टा वरवीं तांची साळ तांणी बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं काकुलदार सोम्या बावडतांच्या बुजोणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयेळाय लागी आमी मागता दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमांच्या मांची तांची तूं बिरमत पावी सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिव दीत जो जियेताय आनी रास करताय देव सश्णाच्या सश्णाक आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोवें असो तुमकां राखूंक तुमच्या भितर असो तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान असो तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान असो तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर असो तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी रास करता सश्णाच्या सश्णाक आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. ಸುರಾಜನು ಬರುವ ಅಸಂಖ್ಯ ದೂತರೊಡನೆ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಾಜನಾಗಿ ಬರುವ ಸುರಾಜನು ಬರುವ ಅಸಂಖ್ಯ ದೂತರೊಡನೆ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಾಜನಾಗಿ ಬರುವ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಬೆಳಗಿ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬೆಳಗಿ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಮಿನುಗಿ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬೆಳಗಿ ಮೇಘದೂತರೊಡನೆ ಇಳಿದು ಮೇಘರಾಜನಾಗಿ ಬರುವ ಮೇಘದೂತರೊಡನೆ ಇಳಿದು ಮೇಘರಾಜನಾಗಿ ಬರುವ ಸುರಾಜನು ಬರುವ ಅಸಂಖ್ಯ ದೂತರೊಡನೆ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಾಜನಾಗಿ ಬರುವ ಸುರಾಜನು ಬರುವ ಅಸಂಖ್ಯ ದೂತರೊಡನೆ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಾಜನಾಗಿ ಬರುವ ಕರ್ತನ ಬರುವ ದಿನವು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆ ದಿನವು ತುಂಬ
ಆನಂದವು ಕರ್ತನು ಬರುವ ದಿನವು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆ ದಿನವು ತುಂಬ ಆನಂದವು ಯಾರು ಸಿದ್ಧರಾಗಲಿಲ್ಲವೋ ಆ ದಿನವು ತುಂಬ ದುಃಖಕರವು ಯಾರು ಸಿದ್ಧರಾಗಲಿಲ್ಲವೋ ಆ ದಿನವು ತುಂಬ ದುಃಖಕರವು ಸುರಾಜನು ಬರುವ ಆ ಸಂಖ್ಯದೂತರೊಡನೆ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಾಜನಾಗಿ ಬರುವ ಸುರಾಜನು ಬರುವ ಆ ಸಂಖ್ಯದೂತರೊಡನೆ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಾಜನಾಗಿ ಬರುವ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಾಜನಾಗಿ ಬರುವ ನನ್ನ ರಾಜನಾಗಿ ಬರುವ Mokhalputa sove Angkwar Maria Shirvati Amka Jesuच्या बोबोईत काळसा आम्हा सर्वा दितुचे आशीर्वाद भलायकेचे माये अमावस्येत विनंती कर धैर्य सुकरा अमावस्येत विनंती कर तुम्ही समेस्त बडव्यानाने बघताना अमावस्येत विनंती करा सान सिसिलिया अमावस्येत विनंती कर भगवान कुसचे कृपे निरंकार आमच्या देवा आमच्या दुष्मनांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.